बाबाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. मोगळा बापा, आम्ही तुका आर्गां, वाखाणणी, दिनवास आणि मोहिमा दिता आयच्या दिसा पासून. बाबा, तुवें आमकां सगल्यांक ह्या जाग्यार हाडलाय. तुज्या मोगान आमकां ह्या जाग्यार हाडल्या. बाबा, तुवें आमच्या जिवितांत कितलें बरें केलाय. तुज्या एकल्याच पुताक जेजूक ह्या संवसारांत धाडलोय आनी जेजू तुवें आमचो जागो कुर्सार घेवन आमचें मरण मेलोय. आनी बापा, जेन्ना आमी तुज्या पुताचेर आमी भावार दवरता, आमी तुज्या पुताक आमचो सोमीत देव आनी सर्वंडार म्हूण मानून घेता. फकत उतरांनूय न्ही, पूण आमच्या खोल्यांनी, आमच्या चिंतनांनी, आमच्या उतरांनी. तेन्ना तूं आमकां तुजो पवित्र आत्मो दिताय. आनी आमचो संबंद बापा तुज्या शीं घट आनी घट करीत आसाय. ह्या वेळार मोगळा बापा, तुज्या पवित्र आत्म्या आदारान आमी एकठांय जालां ह्या वेळार तुजें उतर आयकोपाक, तुजी मोगाळ आनी तुजी दया आमच्या जिवितान आमकां आपणावपाक. आनी जें तुवें केलाय आनी जें तूं करूंक आसाय आजून पासून आमच्या जिवितान, आमी तुका पयलींच आर्गां, वाखाणणी आनी दिनवास दिता बापा. आनी ह्या वेळार जेन्ना आमी तयार जाल्या तुजें उतर आयकोपाक, तुजें उतर जें आमकां जैत दिता, तुजें उतर आमकां सोजमणी दिवन आनी आमी जेन्ना तें पाळटा आमकां एक भावार्थीचें जैतिवंत जिवीत जिवंक दिता, तेंच उतर आमी जेन्ना ह्या वेळार आयकतल्या, आमचें काळीज एक बरी जमीन खोल. ज्या भाशेन एक शेतकामती आपल्या शेतान बीं घालता, तुजें उतर जावन आसा एक आत्मीक बीं जें आमच्या काळजार पडटकूच बरी फळां दिता. आनी आयज बापा, तुजें उतर जें आमच्या काळजार पडटलें, आमकां सजमणी घेवन तुज्या पवित्र आत्म्या आदारान तें आमच्या जिवितान एक व्हडलें पीक फकत आमकांच न्हय, पूण सगल्यांक आमच्या जिवितान तूं आमकां धाडटलोय तांकां हें पीक तुवें पयलेंच दिलाय म्हणून आमी तुका आर्गां, वाखाणणी आनी दिनवास दिता बापा. जेजूच्या नांवान, जेजूच्या नांवान आमेन. या, let us sit down. Praise God. आयज भाव भयणीनो, आमी कॉमेंट्स करचे पयलीं तुमकां कितें सांगूंक सोदतालो. आमचो भाव जोसेफ, तुमी वखद हाडटा न्ही, कालच्या आयतारा दिसा येयल्लो. ताणें चिंतलें आयज ताण तो बस्तोड्या येवचो ना, की आयज तो शोलेतान येतलो. म्हणटा तो शोले रावता, तो शोलेतान येयला. आनी सकाळीं मीस जातकूच कितें जालें, तो सायडीक रावलो आनी कोण फास्ट आयलो स्कुटेरीचेर आनी ताका धक्को मारलो आनी तिचे बायलेक इतलो मार गेलो. तिका दिसता ती पेशंट कोई दिसता, ही आमची भयण पेशंट कोई दिसता, खूब दुकान आहा, खूब त्रास लागला. पूण तिणें म्हणलें, सैतानाक जैत मेळचें ना, सैतानाक जैत मेळचें ना. जो कोण जेजूचेर भावार्थ दवरता, हें दुखता सोडून जें देवान येवजिलें तिका ताका येवपाक आयज. तिणें म्हणलें, देवान येवजिना जाल्यार म्हाकाय येवजण हा हांगा येवपाक. देखून ती दुखें त्रासान खंय करून हांगा येयल्या आनी देवाक आर्गां वाखाणणी दिवपाक. Let's give the Lord a praise for this brother and sister because of their strong belief and faith that despite this accident, she's in pain. ती दुखेन हा, सामको स्कूटर फास्ट येयलो तिका उडयली आनी पळय तिका कितली दुखेन, पूण आजून पासून ती हांगा येयल्या. कित्याक त्या देवाक ती मानतात, त्याच्या भावार्थ म्हणून ती आयज जेन्ना वेतली, सगळी जी दूख आसा तिचे कुडींतली भायर बी सुट्टली जेजूच्या नांवान. आमचो भाव लिओ फाटल्यान हा, तो फकत 15 वर्सांचो भुरगो. तो पळयत ताका 15 वर्सांचो. तुमकां कितें दिसता कितल्या वर्सांचो तो? हाऊ ओल्ड इज ही? 87. Not 85, he's 87 years old. He just lost his wife not even 2-3 months ago after 50 years of marriage. 50 वर्सां काजार जावन. पूण तो म्हणटा
म्हाका घरा बसून कांय करचो ना, हांव येतलो आनी चलोन येयला. He is come walking from home. Despite the collar, despite all this. आनी जेन्ना हांव सगळें पळयता, हांव फकत म्हज्या बापाक आर्गान वाखाणणी दिता. हे सगळे सॉल्व बसत, कित्याक हें दुखता तें दुखता. आमची बाय मार्गरेट फाटल्यान हा, तिका अजुनूय तिच्या पांयांक कास्ट म्हणजे ती पडलेली, फ्रॅक्चर जाल्लो आनी तिका आतां कास्ट जाला. तिका चलोंक जायना सारके भाशेन. पूण तरी म्हणलें, पुताक सांगलें हांव मातशी भायर वता पासय. म्हणलें ये बसया आमी. आनी ती आतां थंयच येयल्या. जेजूक आर्गां दिवया त्या सोल्ला बसत. नातर मातशें दुखता, मातसो जोर येयला, नाका फुडले फावटी या. ही सगळीं तितून आयिल्ली जितलेली जाल्यार आयज पावतलीं आहली सगळीं. आमकां कितें घडोवन येता की देव आपल्या उतराक सदांच विश्वासी. आमी विश्वासी रावता. जेन्ना देव आपल्या उतराक विश्वासी आनी आमी भावार्थान ह्या जाग्यार येता, तेन्ना जो देव आपल्या उतराक विश्वासी हा, तो आमकां जें आमकां जाय तें घडोवन दिता आनी आमी सगळे सोल्दादा भाशेन ह्या जाग्यावरून भायर येतले. जेजूच्या नांवान आमेन. थोडे म्हणटात अरे बाबा म्हाका मातशी दुखांक जाय आसली, हांव तो येतलो ब्रदर म्हणटलो म्हणजे नांव काडटलो. वय की ना? आमकां दूख जाय हांगा येवपाक वा ना येवपाक ना. आनी देखून हांव आयज ह्या म्हज्या भाव आनी भयणां पासत हांव ताका आर्गां वाखाणणी आनी दिनवास दिता. आमच्या बापाक ह्या म्हज्या भाव भयणां पासत. बरें, आमी आयज कॉमेंट्स करच्या पयलीं हांव सदांच म्हणटा कोणाक भोवायकी दिवंक जाय. कित्याक आमी सदांच कॉमेंट्स करच्या आदीं, शिकवण दिवच्या आदीं आमी भोवायकी दिता. आमच्या सुमानान कितें घडलें तें, देवान कितें केलें तें, देव आमच्या जिवितांत काम करीत आसा. वय की ना ब्रदर मार्टीन? आमी तुका कालच्या आयतार दीस म्हणून कित्याक तूं व्हडल्या दोतोरा कडेन मेळपाक पयलें. पूण हांव जाणू आयज तूं व्हडल्या दोतोराची खबर सांगपाक येयला. ये फुडें आमकां सांग. म्हाका दिसता तूं हांसताय म्हणून म्हाका दिसता तुका कितें म्हणूंक जाय. ये ब्रदर. कालच्या आयतारा दीस आमचो भाव मार्टीन दोतोरा कडेन गेलो. तो केन्ना 6 म्हयन्यांनी हो 1 वर्सान येता. पूण तो म्हणून आलो आतां तो येयला जाल्यार सोड, पूण आयज आमी व्हडल्या दोतोरा कडेन या. कित्याक हे दोतोर येतात आनी वेतात, सांगतात आमकां. पूण जेन्ना आमी व्हडल्या दोतोरा कडेन वेतकूच त्या दोतोराचो हात पूण बरे भशेन काम करता. वय की ना? दोतोर जाय की ना आमच्या जिवितांत? जाय की ना? देखून आमचो भाव डॉक्टर मारियो हांगा हा. आपलो आयतार सोडून हांगा येयला. कित्याक येयला? कित्याक ताणें पळयलां देवाच्या उतरान कितें शक्ती आहा ती. वय की ना डॉक्टर? वय की ना? म्हणटच आमचो भाव मार्टीन तुका कितें सांगूंक जाय तें. कित्याक जेन्ना तूं हांसतले पवित्र म्हणून ताका पळय तो कितें सांगूंक सोदता. सांग. No, not like this. No. Because The internet will not. गेल्या आयतारा दीस म्हाका अपॉयंटमेंट आसलो. दोतोर म्हयन्यांतल्यान एकदांच येतात. डॉक्टर अभिजीत, ग्लुकोमा स्पेशलिस्ट. थंयच हांव गेलो आनी जायते दीस जाले म्हाका दुबाव कहो पडलेलो की ह्या दोळ्यान म्हाज्या कॅटरेक्ट आहा म्हाज्या मनान. गेल्या उपरांत पयलें ताणें तपासलो म्हाका, मेळलो एकदम बरें आहा. प्रेशर वयर खाला जातालो दोळ्यान, एकदम बरो आहा. कांय भिरांत ना. फकत तुका म्हणलो कॅटरेक्ट जाता. हांव जाणा तें कॅटरेक्ट जाल्या उपरांत ऑपरेशन करूंक जाय दोतोर पळय म्हणलो. तो सांगतलो केन्ना करूंक जाय पळय. आनी हांव तुका इतलेंच सांगूंक सोदतां की भावार्थ जो देवान आमकां दिला, त्या भावार्थान घट रावया. एकामेकाच्या भावार्थान मोगान चलोया आनी भावार्थ आमचो वाडोवया. इतलेंच सांगून काबार करता. जेजू कारगां म्हणटच भाव म्हणजे वचो नाका. तूं म्हणटा आमी भावार्थान एकामेकाच्या भावार्थान एकामेकाचो भावार्थ बरो आहा, एकामेकाचो मोग. पूण एकामेकाचो भावार्थ म्हणल्यार म्हजो भावार्थ. कित्याक जो भावार्थ आमचे कडेन आहा तो कोणाचो भावार्थ?
जेजूचो भावार्थ होय की ना कित्याक देवान आमकां कोणाचो भावार्थ दिला सान जुजेचो भावार्थ दिला हा पापसागाचो भावार्थ दिला जेजूचो भावार्थ दिला म्हणजे जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमी दिव आनी सोरवणार मानलो ताणें आपल्या पुताचो भावार्थ आमकां दिलो The faith of Jesus Christ is in each one of us without any difference. म्हणजे जेन्ना आमचे कडेन जेजूचो भावार्थ हा जेजून आपल्या इल्या भावार्थान आपल्या भावार्था वरवीं कितें केलें ताणें बुड्ड्यांक बरें केलें बेऱ्यांक कान दिले थोंट्यांक उलोवंक पांय दिले उलोवंक चलपाक मेलेल्यांक पुनर्जीवन केलें आनी 5 उंडे आनी 2 मासल्यांनी ताणें 5,000 लोकांक फकत दादल्यांक आनी बायलांक सोडून म्हणजे 10-15,000 लोकांक 5 उंड्यांनी आनी 2 मासल्यांनी जेवण दिलें म्हणटच हो जेजू जेजून हें सगळीं कामां केलीं तोच भावार्थ आमचे कडेन आहा थोडीं म्हणटा आहा थोडीं म्हणटा म्हाका दिसना भावार्थ आहा म्हणून हांगा येयले आमी ब्रादर त्या भावार्थान आमकां हांगा हाडल्यान हांव तुमकां विचारूंक सोदतां जेजूचो भावार्थ आमचे कडेन आहा कितलीं जाणां म्हणटा म्हजे कडेन आहा हात पयत करा जेजूक पळो न्ही म्हणटच थँक्यू ब्रदर म्हणटच आमचे कडेन जेजूचो भावार्थ आहा जाल्यार जेजूच्या भावार्था वरवीं आमच्यान जेजू सारकीं कामां करूंक जाता की ना आमच्यान जेजूच्या भावार्था वरवीं आमच्यान कितें करूंक जाता जेजूचो भावार्थ ना जाल्यार आमी जेजूचे आमी भावार्थ धरिना जाल्यार आमचें कितें करूंक जाता करूंक जायना म्हणजे जें करूंक जाता फकत जेजूच्या भावार्था वरवीं होय की ना देखून आमच्या भाव मार्टिनान कितें सांगलें थोथरान सांगलें हें हा तें हा पूण तो म्हणटा ताच्या उतराचेर भावार्थ उरला कित्याक ताच्या गायांनी म्हाका पेखोवणी मेळ्ळी आमेन जेजू आसा कोण आनी कोण हा ये बाय आमची बाय मार्गरेट सोडिना ती फाटल्यान बसल्या म्हणटा खंय कोण येता आनी गोवाय कितना ये बेगीन टायप करनाका लेट्स मूव फास्ट कम ऑन तुम्ही पळयतात तिका अजुनूय कितें हा तिजोर कास्ट पळोवंक दिसता तिजोर अजून तिका सारकी चलोवंक जायना ती तीन सुमान येवंक ना ह्या जाग्यार पूण आयज म्हणूंक लागली पूत म्हणटा येनाका धूव म्हणटा येनाका शेजारी म्हणटा चलनाका पूण ती म्हणटा म्हज्या बॉयफ्रेंडा कडेन वचपाक हांव खंयकून येता हांव न्ही तुम्ही समज हांव बॉयफ्रेंड म्हणटा बरें सांगली Good morning, my brothers and sisters. Good morning. Praise the Lord in Jesus Christ. Since my brother has told about the boyfriend, I told him that this morning. How you all go when you have a girlfriend? Let us start with that. How when you have an appointment with your girlfriend, boyfriend, you all run, no? You all don't listen to your parents. Do you all listen? No. Go to your young age. Do you all listen? No. You all just want to run and meet your boyfriend or girlfriend, whatever it is. But I came to meet my boyfriend. See Jesus. Despite of telling him not to go here and there, but I didn't tell anyone today where I'm going. I played hide and seek and I came to meet my boyfriend. Praise God. This was my introduction to today. Now I tell the testimony. So one day what happened? Something happened on my leg, something fell and it got fractured and this, and I was at home. You can't hear me? Yeah, sure, I can. बरें एक काम कर तूं इंग्लीश कर पूण तूं कितें सलमत भाशेन उलय Okay. ओके नो प्रॉब्लेम Okay. जितली इंग्लीश जाता म्हण जितली कोंकणी जाता कोंकणीशी कर मातशी मिक्स कर मसाला डोसा घाल स्पॅगेटी घाल सगळें घाल Miss Karta. You want me to speak in Hindi? I speak in Hindi, Marathi, whatever language. Hindi, Marathi. Sure, I can. Okay, concrete. ते कितें जालें थोडे दीस पयलीं म्हाका पांय पडले आनी पांय चिरले डॉक्टर गेले आनी आहा आनी एक दीस 9 दिसांनी म्हणजे पांय सामको दुखूंक लागले जमनीत तेंकूच आसले इतले दुखूंक लागले तो हांवें कितें म्हणला जीसस कॅच माय हँड मेक मी टू वॉक आय हॅड टू गो टू द अपॉयंटमेंट जीसस कॅच माय हँड जीसस प्लीज आनी म्हजी भुरगीं म्हाका पळयतात हांव म्हणटा जीसस हांव तांकां लॉजोंक ना सोडो बरें म्हटलां दूख लागता म्हाका पेन इज फॉमींग सो आय हॅव टू फायट नो जीसस please catch my hand, make me to walk. I walked till then, I went to the doctor. Means the car was at his home, there I had to walk no my distance from my house.
Again, when I came back and I felt good for 3-4 days, suddenly one boil came into my eyes. Another story, and it's another story. एक कुडी येयली दोळ्याच्या भितर. आतां हांव चिंता म्हाका डॉक्टर कडेन सामकें वचूंक जाय ना. डॉक्टर दोळ्या कडेन अपॉयंटमेंट घेवंक जाय, परतून दोळ्याक दाखोवपाक जाय, हे जायते भानगडी हांव. I said lot of work with lot of trouble. I told you speaking all language. Lot of trouble in this. So now I told my son, see, I have a problem with the eyes, but I don't like to go to the doctor. Now how will I go with this like doctor? I sat down. I told Jesus, please heal my eyes. Please, I told Jesus, माझे दोळे मातशे बरे कर. पुरी हा कितें करूं? Holy Spirit, please म्हाका तूं बरें कर. हांवें कितें केलें? Suddenly it's like फुकी घेतली हांवें. My own speed, and I put for my eyes inside eyes. 2 पाटी घातले हांवें. Well, praise God. Yeah, that is not my remedy also. From above, just the speed I put into my eyes and my eyes are healed. So what did you say with that? Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. 1 Peter 2:24. I'm healed in the name of Jesus. I kept on saying, I'm healed in the name of Jesus. I'm healed in the name of Jesus. I also wrote on my this, Jesus, I'm healed. Pen mark is there. पवित्र आत्मा आमकां कितें सांगूं सोदता ह्या वेळार जाणा आमच्या बाब मार्टिनान कितें केलें ह्या वेळार ताणें सांगलें आमकां दोतोरान सांगलें ताच्या दोळ्यांक कितें त्रास आहा वय की ना सांगलां की ना ताणें आनी ही आमची सिस्टर मार्गरेटान कितें केलें आपली थिपी घेतली तोंडांतली आनी दोळ्यांक घातली आनी कितें जालें ती पुडी पयस गेली जेजून हें केल्लें केन्ना केल्लें एकलो मोनो आसलो ताणें आपली थिपी घेतली आनी त्या मोन्याच्या तोंडान घातली तुका दिसता कोण आपली थिपी कोणाच्या तोंडान घालतलो म्हणटच तिणें कितें केलें ती तुज्या तोंडान आनी ताज्या तोंडान घालून आपल्या तोंडान घातलें आपल्या तोंडांतली काडून दोळ्यांक घातली वय की ना बाब मार्टीन हांगा येवंक सोदताय मातसो आमी पळोवया देवाची महिमान कित्याक जेन्ना ही भयण तूं तुजी थिपी घालनाका पण पवित्र आत्मा आमकां कितें गोवायकी वरवीं कितें सांगूंक सोदता आपली महिमा दाखोवंक सोदता ही भयण कित्याक आपली गोवायकी दिता कित्याक ती आतां इतल्या पांयान दुखेन ह्या जाग्यार येयली आपली गोवायकी दिवपाक म्हज्या मार्टिना पासो ताज्या दोळ्यांनी कितें प्रॉब्लम आहा की ना दोतोरान सांगलां आहा की ना पूण ज्या भाशेन आमचे बाय मार्गरेटान आपली थिपी घेतली आनी आपल्या दोळ्यान घातली आनी ती पुडी गेली तेच भाशेन बाब मार्टीन तूं तयार आहाय पळय ह्या वेळार तुजें ऑपरेशन लायव्ह चलता पूण कितलो लोक जो पडयतलो तो म्हणटलो अरे बाबा हिणें सांगलें ताणें केलें सगलीं घरां जीं पळयतात आपल्या दोळ्यांनी त्रास आसात तांकां आपली थिपी घालून भावाडटात तुवें कितें म्हणलें फकत थिपी घातली ओ कितें म्हणलें तुवें I said, praise you, Jesus, thank you, Jesus, heal my eyes. Because I can't go to doctor. With this leg, you heal me. म्हणटच ज्या भाशेन जेजून आपली थिपी घातली आनी कोणाच्या तोंडार घातली ओ कोणाच्या दोळ्यान घातली आनी तांकां पिकोणी मेळ्ळी जे भाशेन आमच्या भयणी मार्गरेटाक मेळ्ळी तेच भाशेन ह्या वेळार तुज्या बाब मार्टिनाक ह्या वेळार पिकोणी फाव जाता म्हणटच बाय मार्गरेट तूं आतां दोतोर कित्याक तुका जें जेजून केलां तें ताका शिकय आनी एक्झॅक्टली जें तुवें केल्लें तें ताका करून ह्या वेळार आनी ह्या वेळार जेजूच्या नांवान तुज्या बाब मार्टिनाक ह्या वेळार ह्याच वेळार पिकोणी फाव जाता जेजूच्या नांवान सांग ताका तूं कितें करूंक जाय न्हू हांवें थिपी घातले न्हू आनी हांवें चिंतूंक ना परतून आनी फाटीं ऑर्डर पळोवंक ना की बरें जातलें की हें जातलें हांवें तें सोडून दिलें तें आमी चिंतूंक जायना तें आमकां न्हू तें चिंतूंक जायना एक फावटी हांवें थिपी लायली न्हू आनी हांवें चिंतूंक ना वचून पळोवंक ना परत पळोवंक ना हांव लायलें आनी विसरलें हांव केलें आनी विसरलें मिन्स वी हॅव टू फॉरगेट वॉट वी आर डुईंग इट लायलें आमी चिंतूंक जायना जातली बरी एक थिपीन जातली काय हांवें चिंतूंक ना सगळें वेन चिंतना जाल्यार तें जाता काम दॅट इज अ मेन सेंटर आयटम म्हणटच आतां आमच्या बाब मार्टिनाचें ऑपरेशन करूया You pray, tell Jesus, there are so many doctors, but I don't believe in doctors. Because they म्हणटा आज हे कर कांयच जायना
जेजू तूं म्हाजो व्हडलो डॉक्टर. जेजू तूं म्हाजो व्हडलो डॉक्टर. हां आनी तूं तुजे मोतीन कितें येता न्हू ते जेजू कडेन उलय तूं. हांवें हें उलयलां तूं कशें तुजे बायले कडेन उलयता भयणी कडेन उलय तशें तशें तूं जेजू कडेन उलय. म्हणटू जाता कितें करपा आतां थिबी घालपाचो टायम येयला ताजो. या सो यू पुट स्पीट एंड हील आयज. सामकी तुपी ते लागूंक जाय ते सलायवन. You'll also pray for him. Everybody. Thank you, Jesus. All pray for him. भाव भयणीनो, ज्या भाशेन आमच्या बाय माद्रेटान आपली थिपी घेतली आनी दोळ्यान घालून ती कुडी गेली, त्यो फकत एकल्याकूच पेकोणी दिना. जेन्ना तिका पेकोणी दिली आपल्या थिपी वरवीं पूण तिणें भावार्थान केली, तेच भाशेन आमच्या भाव मार्टिनाक ह्या वेळार त्यो पेकोणी दिता. कित्याक तो आपल्या उतराक विश्वासी. तिका पेकोणी दिली जाल्यार आपल्या थिपी वरवीं पूण तिणें म्हणलें हांव थिपी घालतां पूण ही थिपी जावन आसा तुजें आमोलीक रगत आनी त्या आमोलीक रोगता वरवीं म्हज्या दोळ्यांनी म्हाका पेकोणी फावो जाता. जें हांव भावार्थान करतां ती सजमणी घेवन त्याच वेळार म्हाका पेकोणी फावो जाता. म्हणटच ह्या वेळार तुजे कुडीन ज्या जाग्यार तुमी आसात तुमी तुमची थिपी घ्या. कित्याक हो एनॉयंटींग वेळ. दीस इज एन एनॉयंटींग टायम. जेन्ना देव कितें करता तो फकत एकल्याकूच करना. हे भयणीन आमकां आपली गोवायकी कित्याक दिली? तिजो पांव सुजलेलो आसलो, तिका फ्रॅक्चर जालो, पूण तरी ती हांगा येयल्यार देवान तिका येवजिल्लें ह्या वेळार हांगा येवपाक. कित्याक तिच्या गोवायकी वरवीं आमच्या सगल्यांची पेकोणी ह्याच वेळार मेवतली म्हणून तिच्या गोवायकी वरवीं. म्हणटच ह्या वेळार तुजे कुडीन ज्या जाग्यार तुका दूख आहा तुजी थिपी घे. कसलो त्रास आसूं थिपी घे. दुसऱ्यांक पडे नाका, दुसऱ्यांक हांसो नाका अरे थिपी काडटा म्हणून. हें जें करता आमी भावार्थान करता. थिपी घे आनी ज्या जाग्या कडेन तुका दूख आसा त्या जाग्या कडेन ह्या वेळार तुजी थिपी घाल आनी हांव सांगता तें मागणें करात तुमी ह्या वेळार. घालात काडात तुमची थिपी ह्या वेळार. टेक युअर स्पीट रायट नाव अँड पुट इट ऑन द स्पॉट. क्लोज युअर आयज. दोळे बंद करात आनी ह्या वेळार हें मागणें करात. सगल्यांनी घाल्या उपरांत दोळे बंद धरून ह्या वेळार मातशी बसात आनी ह्या वेळार म्हजे बरोबर हें मागणें करात. मोगडा बापा, ज्या भाशेन हे म्हजे भयणी माग्रेटा तुवें तिच्या थिपी वरवीं तिच्या दोळ्यांक तुवें पेकोणी दिली, तेच भाशेन ह्या वेळार दोळे बंद करात, दोळे बंद करात, मातशे दोळे बंद, मातशी चोत्राय जेजूचेर धरात वा म्हाजेर धर नाका, जेजूच्या उतराचेर धरात. ज्या भाशेन हे बाय माग्रेटीन आपली थिपी घालून आपल्या दोळ्याचेर तिका पेकोणी फावो जाली, त्याच भाशेन ह्या वेळार म्हजी थिपी ह्या वेळार म्हजे कुडीचेर ज्या कुडयेर म्हज्या त्रास जाता त्या कुडीचेर हांव म्हजी थिपी घालतां. आनी म्हजी थिपी जावन आसा तुजें आमोलीक रगत आनी त्या आमोलीक रोगता वरवीं म्हाका ह्या वेळार पेकोणी फावो जाता. जेजूच्या नांवान आर्गां तुका जेजू, वाकाणणी तुका जेजू, पुणात 3 मास तुका जेजू. ह्या वेळार पेकोणीचो वेळ, ह्या वेळार पेकोणीचो वेळ. जो तुज्या कुडीन ह्या वेळार तुका दूख आसा ह्या वेळार तुका पेकोणी फावो जाता जेजूच्या नांवान. जी दूख आसली मातशे हात वयर सकला करात. एक्सरसाइज युअर फेथ. Come on, exercise your faith. Exercise your faith. Move that part of your body. Come on, move that part of your body. Believe. Believe. Brother Leo, take out your collar. Take out your collar. Start putting in speed. Take out your collar. Start exercising your muscles. Remove your collar. Remove your collar. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. See, my dear practices, God has no favorites. He shows no partiality. If you believe right now by faith, what the Lord has done to our sister Margaret, He's doing it for you right now in the name of Jesus. Believe it. Receive it in the name of Jesus. Arga tuka Jesu. Dinwas tuka Jesu. Hallelujah, 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 hallelujah. Faqat amchi chotray Jesuche doruya. आमची चोत्राय जेजूचेर दवरुया. तुज्या कुडीचेर दवरू नाका. तुजी चोत्राय जेजूचेर दवर. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पूरा ला 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 ला
आंगाचेर खिच्या कुडीचेर दूख आसा या वेळार तुका पेकोणी फाव जाता जेजूच्या नांवान आर्गान वाकांनी व्हडल्या तळान दिया आर्गान वाका जेजू दिनवास तुका जेजू हालेलुया 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 बरें एक मिनिट या वेळार कोणाक आपले कुडीन कसली दूख आसली मातशें हात वयर करा कोणाक दूख आसली कोणाक ह्या वेळार पेकोणी फाव जाल्या हात वयर करा बाय शरण तुका पेकोणी मेळ्ळी ये आमचे गोंय कितें फुडें कम शरण कम आनी कोणाक गोंयकी दिवंक जाय जाल्यार मातशी फुडें यात कित्याक ह्या वेळार जेन्ना तूं जेजूचेर चोत्राय दोत्ताय तूं तुज्या कुडीचेर दोन्नाय देव तुका पेकोणी फाव करता come on Sister Innocent, you want to share also testimony? Praise God. Come on. I just want to say that I have this fractured knee of mine. I've undergone an accident and a surgery, and I had started some exercises. Paining me, I just ignore the pain. So I just felt that it's gone. And this hip of mine, I can't sleep at times because when I sleep on it, then I get up in the middle of the night, pain. And it comes and goes. It's not persistent, but especially when I sleep on this side. So I feel I'm perfectly healed. Praise God. Thank you Jesus. हे आमच्या गोंयनी शॅरनाक या वेळार ती कितें म्हणटा तिका आपले कितें म्हणटा नी कितें म्हणटा घुटणान वय दूख आसली नी पेन आसली दिमीन आनी तिका सायडीक दूख आसली कित्याक एक्सिडेंट जाल्लो पूण ह्या वेळार जेन्ना थिपी घातली तिका ह्या वेळार पेकोणी फाव जाली आनी तिका ह्या वेळार सगळी दूख आपली कुडींतली गेली जेजू कारगान वाकांनी दिनवास दिवया जेजू कारगान वाकांनी दिनवास दिवया तुजी जाली गोंयकी तुजी सांग ना I'll tell more. You want to tell more? Yeah. Come, tell more. When we came for the first time, when brother came, we joined the first. I was there. Put your hands up. Who was there with brother when we began with this meeting? The starting meeting. October. This is 1 year now. The starting we were there. No, you were there. We were there. But those days, त्या दिसांनी हांव बरें नासलें म्हाका न्हू कितें गोरी जातालें जिवाक बरें दिसनासलें अशें चल्लां न्हू म्हाका जायनासलें पूण हांव हिंगा येतालें हांव मनशां मेजनासलें कितले मनशां येयला ती 500 येयला 200 येयला हांव तें केन्ना मेजूंक ना हांव येतालें फक्त ब्रदर विन्संटाचें उतर राखपाक देवाचें उतर तो कितें सांगता न्हू आनी तें बरे भाशेन हांव बसून तें आयकतालें आनी म्हाकाच खबर ना म्हाका न्हू ते त्रास कितें आसले भितरल्यान न्हू ते नाच जाले हांव तुका सांगू कितें सुद्दां आमी केन्ना मेजूंक कळना कितले मनशां येता तुका कितें जाय तूं फक्त उतर आयकूंक घेव तूं पळयनाका लोक कितलो आहा एकलो बसून चलता भावार्थ ना म्हाजें तें म्हाका एक्सपिरियन्स म्हाका जाला हेंगा या ताका लोक मागीर कितें कितले मनशां येतात हे सगळे मोतीले सगळे काडून उडय देव आहा हिंगा म्हाका एक्सपिरियन्स जाला हिंगा 101% I'm telling you it is becoming because I know what I came here that testimony I didn't be sorry brother I forgot to give but today I'm going after 1 year I'm very sorry विसरल्या पण आता म्हाका वेले हॉली पण सांग म्हण because yes I should come to hear the word what brother is telling हांव बरयतालें त्याच न्हू आनी कितले उतरां बाहाट केले कितले उतरां 1 Peter 2:24 Jesus Christ carried my sins in his body to the cross so that we may die for sins and live for righteousness and by his wounds I'm healed. कित्याक लागून सगळे हांवें बाहेर केले ब्रदरचे उतरां आयकून देवाची उतरां through Holy Spirit what through Holy Spirit are getting message and through your message I was listening. Praise God. Yeah, ते आयकून बरयले बाहाट करूंक सोदता आनी Isaiah 45:2 कितें आसा I will go before you and level the mountains and hills. I'll break the bronze gates and smash the iron bars. What is the meaning of this? Means he's telling you, my children, don't get afraid. I will break your. I mean to say, if your sickness, it can be a mountain. It can be your education, can be a mountain.
There are a lot of things you can consider as a mountain. He's saying, no, you don't get frightened. I will break it, crush it, and then let you free from all this mountain. ही आमची भयण एक टीचर ती भुरग्यांक शिकयता जेन्ना आतां देवाच्या उतरान रिगून हा ती कितें तुमकां कितें दिसता तुजें जें शिकयता ती भुरगीं एकदम सुभागी वय की ना वय की ना कित्याक जेन्ना ती शिकयता ती फकत सब्जेक्ट शिकयना ती मोगान शिकयता आनी जें मोगान आमी कोत्ता तें सदांच आपल्या भुरग्यांक फायद्याचें जाता वय की ना कित्याक जेजू आसतना आमी सगळ्यांक मोगानूच कोत्ता हालेलुया आमी आमच्या भयणी पासून जेजूक आर्गां बाकाणणी दिन वाचुया हालेलुया हालेलुया थँक यू सिस्टर मार्गरेट कम सिस्टर इनासीत कम प्रेज गॉड Good morning, friends. Good morning. I have almost, I think, five testimonies. Okay? I will switch into Konkani English, much as I was sick last year. I had the issue of the cancer and so on. Praise God, I'm healed. And recently, 2 weeks back, I began to get some kind of shooting pain. Okay, and my doctor had told me, sister, if you get any pain, kind of strange pain, inform me right away and so on. Some kind of fear came within me. Okay, but I said, no, Inasina, you will not give in to that fear. And I went on confessing the word of God. By your wounds, I am healed, Jesus. And Psalm 107 verse 20. Thank you, Lord, for sending your word and healing me and snatching from destruction. Okay, I went on. I don't give up on that. Even then, some thoughts were coming. Just go and do some scan. Kind of, many thoughts were coming, but I fought the battle. And the days went, and I felt the strength of the Lord. I'm not going to be addicted to that pain, and the pain is fully subsided. And still, there are some kind of things are there, but I hold on to my Lord. Praise God. Thank you, Jesus. Because God is faithful, as Vincent said, our God is faithful till the end. And my brothers and sisters, hold on to that word of God, and you will fight the battles in your life. Okay. Then other thing which came was last Tuesday. Usually I go on Tuesday to Bade to confess the word of God along with the divine mercy, to pray along with the people. Okay, and the Lord is doing a lot of things to that. Okay, when I got up in the morning, everything was going on well, and as time goes by, I was feeling kind of giddiness was coming. Okay, and I was saying, how will I manage to go in the evening over there? And I was going to tell Father, I'm not able to come today. I said, no, don't give in to that. It's all the work of the devil. When you go to preach the word, when you go to draw people closer to God, he will come and block you. Always remember that. Even today's example now, as I said, they were supposed to come here, but he did something. But they are victorious in the Lord. So that also I went on holding on. Jesus, it is your work and you are powerful than the one who is attacking me now. And by the time afternoon came, I was okay and I went. And I did God's vision, whatever God has entrusted to me. Praise God. Praise Thank you, Jesus. Then another thing, I just gave a ring to Vincent recently because one of my cousins was a little disturbed with something was there with her and the mother and something. She was living around distant to shift somewhere and so on. And I was also disturbed along with that. Then Vincent told me, Stenasna, just confess this. The Spirit of the Lord is upon her. He has anointed her and she has set her free from bondages. I went on confessing. By the evening, person is coming. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Then another thing was yesterday, I got a call from my home that my brother-in-law is sick, had a heart attack, and now they are going to shift him to district hospital in Margaon. Then I called Vincent. This is what is happening, and so then we made a prayer. He prayed, and usually, whenever I get this kind of news, I get a little panicky. Of course, you feel for your family, natural this one, no? But this time I said, Lord, you are going to take care. When I went on confessing the word, by your wounds he is healed. By your wounds he is healed. And also Vincent also prayed along with me. And
and I pulled and held on to him and keep on praying, Lord, you are going to do the marvels. You are already doing. He is better. Only the doctor has to come and check him today now. Now also Vincent spoke to him as I was attending over I was here. And I believe the Lord is doing his marvels. You know, whatever the sickness is. Even other day, somebody gave a ring to me and said, Sister, my niece is in the hospital, sick with vomiting and so on. And I gave her the word of God, this word, and about 107 verse 20. And I told her, see, David and Goliath were there, right? in front of David, Goliath was somebody big, and David was small. But David believed in the power of God. David said to himself, I'm sure my God is powerful than this huge man. Amen. And he won the battle. He finished him. If we say in our life, my problem is big and I'm small, you will get defeated. But when you say, my God is bigger than my problems, you're already winning the battle. Amen. Amen. Praise God, praise your God. And that's how the life goes. And friends, there are so many problems come in our life. Small things will come. Even through our own children, devil will try to attack us at home to take away our peace in our life. Okay, but hold on to the Lord. Now this about I had spondylosis from my when I was junior sister about maybe when I was starting long back in Xavier's, maybe 1995, 94 like that I think so. And today, and I was praying and just praying in the saliva, and I held on. So Jesus, you can do that, and I'm healed. Praise God. Thank you very much, and praise God. Sister, don't go. You know, you called me yesterday regarding your brother-in-law, right? Yes, yes. And now you told me talk to him right now. Yes. Just 10 minutes before we started, I was there talking to him. And जेन्ना ताचे कडेन उलयतालो तिच्या भयणीचो कोरकार ताका हार्ट अटॅक जालो ताका हॉस्पिटलांत व्हेलो ताचे कडेन ताका हॉस्पिटलांत ताचे कडेन उलयतालो आनी ताका हांव सांगतालो देव तुका बरो करतलो वय म्हणटा करतलो हांवें म्हणलें जेजू तुका खंयसार बरो केला म्हणटा केला जाल्यार तूं कितें म्हणटलें आर्गां दितलो म्हणून सजमणी मेवली ताका पूण आतां पवित्र आत्मा म्हणटा कितें तरी ब्लॉक आहा ताका सजमणी हा हांवें ताका विचारलें तुजे बरें तुज्या जिवितांत कोणाक बोगसणें दिवंक जाय म्हण वय म्हणूंक लागलो म्हणजे भयणी बरोबर हांव उलयना भाटां बेसांचें कितें हा तूं नपय त्या वेळार हांवें ताका सांगलें अरे भाटां बेसां हा बेसां हा पयशे हा पूण बोगसणें दिनासतना रावशी जाल्यार तुका पिकोडी मेवतली बोगसणें दिवपाक तयार हाय आनी आतां ताणें आपले भयणीक बोगसणें दिलें आनी थोड्या वेळांनी बोगसणें दिना उपरांत ताची सगली दूख गेल्या Praise God. जे ताच्या काळजांत कितें प्रॉब्लम आसलो सगलो पयस केला आनी ह्या वेळार तो फकत आर्गांव वाकांडी आनी दिनवास दिता जेन्ना तूं तांकां कॉल करतली तूं पळयतली दोतोर म्हणटलो घरा वच कित्याक हांगा येयला कित्याक बोगसणें दिनासतना रावले म्हणून सैतानाक पदवी हाडली तांकां सगल्यांक फोंडान घालपाक केन्ना सैतानाक पदवी मेवता आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी कोणाचेर आड वेता कोण आमचेर आड येता कोणें मी बोगसणें दिनासतना रावता कोणें म्हाका आर मान कोणें मारलोय जाल्यार आनी हांव वाचलो जाल्यार हांवें वचोंक जाय आनी तांकां बोगसणें दिवंक जाय जेन्ना हांव बोगसणें दिता तेन्ना कितें जाता देवाचें सगलें बरेंपण म्हज्या जिवितांत वयकी ना आर्गां तुका जेजू हे आमचे भयणी थिंगा शिकपा सोत हे सिस्टरी पासत देवाक आर्गां व्हडल्या ताळ्यान दिनवास वाखाणणी दिवया व्हडलो सोल्दाद हो ती कॅन्सर पेशंट आसली 1 वर्सां पयलीं पूण आयज ती आमच्या फुडें आहा उबी रावता देवाचें उतर शिकयता जेन्ना थोडे आंगां दुखता तें दुखता म्हणटा सोड दुखता तें सोडी आमी वसया आनी देवाचें उतर बरोबर करचे भाशेन तिणें कालच्या आयतारा दीस बाद्यां वचून फादर फ्रँकी बरोबर वय की ना थंयसर वचून तिणें देवाचें उतर दिलें देवाक आर्गां आनी वाखाणणी दिवया हालेलुया थँक यू सिस्टर थँक यू सो मच आनी कोण हा आनी कोण येस कम शादी Just want to tell you regarding one colleague of mine. I told you she was having a massive problem with her daughter. She came to you for counseling. So she was telling me, oh Sharon, this is happening, and she's abusing me, and all of a sudden this thing started happening. And she is my officer, at work. So I said, and she is, I can say she's quite persistent in her prayer. This lady, quite persistent in her prayer. And the thing is, her husband is in the UK, and
They got their visas as dependents, but the daughter didn't get. And I believe the daughter was actually praying, and Sharon, if you see, she's got marks on her like she was novean and this. Then she said, and these people, they had to make the entry in UK. So she left her daughter here with her niece and she went to the UK. After she came back after 2 months, this daughter started revolting, abusing her, and she said, Sharon, language I've never heard in my life, she was abusing me. Sharon, I said, and she used to consult with another, some pastor, whatever, and I mean, of the Catholic religion, I'm not talking about any other religion. And she also, she said, Sharon, I'm praying this scripture, I'm praying that scripture. I said, Maria, you do one thing. My brother-in-law also, just go for counseling. Send her for counseling. Just send her. And she was also having massive problems in the house. She, because of property matters and don't ask me what not. Got a brother-in-law who was an alcoholic, a sister who was something else. So I said, you also go for counseling. And I said, you read first counseling and then you take your daughter. She said, I'll send her for counseling. She said, I think one day I told Vince, I called her, I said, somebody will come for counseling. So just send them for counseling. She and the niece. Now the niece also is having a very diverse problem in the sense her niece, that's her sister's, and her wife, husband have separated, and this the father is an alcoholic, and this girl had run out of the house because her mother was harassing her, whatever, and now she is looking after the father because he cannot be left alone and nobody can take charge of him. Uncle is funding her from the UK, but as a child, as a 21-year-old, she is handling the responsibility of that father because the auntie who was there, she's saying, I cannot manage with your father. So she is handling, and she's a sweet child. I met her n number of times. So now the end the story. This the other day she got a visa, and I think she came for counseling with Vincent, and she said, I think Vincent told her, see, so and so thing. She spoke to the mother and whatever has to be told, he told them, and he told her, pack your bags and keep ready by December. You're going to the UK. Now that changed her attitude so much. And Sharon, she's so much of peace in the house. You know, she goes for mass. She had stopped going for mass, stopped saying the rosary. Saying mother and son saying the rosary. This one is playing loud music on top and dancing and doing some nonsense. So she said, me, Sharon, after she counseling, no, something has changed. And he told her, I think, to pray some scripture. I think she's praying. She got up and went for mass. She got a job, temporary job at Hyundai. She's going for HR. And things have changed, Sharon. I said, see, things have changed for the better now. What he has told you, you also please do. So the other day, she said me, Sharon, guess what happened? I said, what happened? She got her visa. I'm so happy, and she's like jumping joy. And I said, the thing is, another colleague of mine also is going to the UK, and she had applied for her son's visa. I mean, they both were rejected actually. Both had sent appeals. Her appeal came after 2 months, and this woman's appeal came after less than a month. Forget that. Her passport, son's passport, we just sent for stamping is not yet done. They're saying it's done. This one got it within 15 days. She is like, I said, she's saying, you know, Sharon, they didn't tell me everything. I told her, you please go and meet Brother Vincent and confess. Saying, Mama, yes, the word of God, she's telling me. Praise So God. Praise God. I said, I'm so happy that you have come back to the word of God. Like, the abuse has stopped. He has started behaving like a child. I said, I must tell this. This is Praise something God. like Praise I was God. happy about. I remember this case about a month ago, Sharon, whom you had told your colleague from the office. ही जी चोली हसली मायकडे उलोयन आसली आनी मायचेर आड आनी हांवें म्हणलें तुज्या पांय मांयक तुवें मान दिवंक जाय जंय भुरगीं आहात आपल्या पांय मांयक मान दिनात तुका दिसता देवाचें तुका बरें जातलें ही विजाचो प्रॉब्लम न्ही विजाचें ब्लॉक जाला देव तुजो ब्लॉक करिना तुज्या उतरा वरवीं तुज्या कोन्या वरवीं देव जरा पदवी हा तुजें सगळें निसवण करपाक म्हणून तूं आयज तुज्या मांयक तुज्या पांयक बक्षी and she forgave her parents that day. She was crying bitterly. She said, I can't forgive. But she got the strength. She forgave. And now when I hear... The niece forgave her mother because she was not living with her mother. No? Yeah. Actually, his mother called her up. And she said, my girl, I'm so sorry. I beg your pardon for whatever I've done. So the cousin also... Yes. Praise God. Praise God. You know, when Brother Vincent spoke to me, I thought like she was dead against the mother. She was dead against the mother. She had actually gone and living with the boyfriend. When this career realized that she was like under tremendous mess with that boyfriend, she told her, you come out of it. You just come to my house. I will look after you. Mother said, you cannot step my house. You cannot, I don't want you. You are dead for me. The mother's family. So she said, no, you come to my house. I will look. And she put her into graduation. She goes for a graduation class.
So he's saying, Auntie Maria, you don't know what? After this, my mama called me up to say, I'm sorry, forgive me for what I have done to you. Praise So, God. so what have you decided? I will forgive her. Maybe what she has done. Maybe the Holy Spirit is telling me to forgive her. What is there to forgive? Like, how is that? Praise God. जेजू कारगान दिवया, देवा कारगान ही बागान दिवया. ही तोरणाटी फकत 20 आणि 21 वर्सांची पायमाचे राड असली आणि कितले चलताले पण आता एकाक आपली विजा येयली ती आता यूके वेतली आणि दुसऱ्यान आपल्या पायमाची संबंध परतून घट जाला. सगळेच घडटा केन्ना जेन्ना आमी बॉक्सणे दिता होय की ना जेन्ना आमी बॉक्सणे दिता आनी चड करून जेन्ना आमच्या जिवितांत कितें बरें घडटा आनी आमी येता आनी आमी आमची गोवायकी दिता जाणूय कितें जाता तें त्यो आमच्या जिवितांत आमच्या फॅमिलीन सगळीं बेसां उतरयता कित्याक जेन्ना आमी देवाक सगळे सोबे माजार सांगता कितें घडलां आमच्या जिवितांत आमच्या गोवायकी वरवीं तेन्नाच की त्यो आमकां फकत त्याच जाग्यार आमकां बेसांव दिना सगळ्या वी बिकम होल इन एवरी एरिया ऑफ आवर लायफ आमेन क्लेम इट राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस बिलीव इट व्हेन यू गिव योर टेस्टिमनी when you tell what the Lord has done that's where you begin to see the glory. Okay, we'll have one more testimony. Anybody else? Anybody wants to come? Rachel, come. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Today looks like only Aldona is here. Everybody from Aldona is here. Another one from Aldona. Praise God. I want to give this testimony on behalf of my dad. Praise God. Praise God. So, last time when you preached the word, you said that we can move mountains. Yes. So, last time brother said that we can move mountains in his word, in his teachings. So, I told my dad he has a issue with diabetes. So, his diabetes is always 300, 250, like that. And he is always tensed up. So, I told him, I said, see, you don't make that diabetes the big issue, the mountain. So, we will cast that spirit of diabetes out. And we did it together. And from last Sunday onwards, his diabetes is come on the normal range. Praise God. It is 140, 160, 120. Praise the Lord. From 300. From 300 to 250, and then it's come to 160, 120, 140, like that. That range is. Praise God. Praise God. See, जेन्ना आमी त्या डायबिटीज कडे उलयता त्या पॅन्क्रियासा कडे उलयता पळय 87 वर्सांच्या मनशाक देव अहें म्हणटा अरे 16 वर्सांचा 87 वर्सांचो तो पूण ताका डायबिटीज कितली वर्सां आसली 300 डायबिटीज पूण आतां फकत 140 160 हा देवाच्या उतरा वरवीं आमकां सगळें करूंक जाता होय की ना जेजू कारगा बाकांनी आनी दिल वाजूया हालेलुया हालेलुया कोण हा आनी निमणो आनी कोण हा गोवायकी दिवपाक बरें आमी कमेस करया आयज आमची शिकोण कमेस करया जेजू कारगा आमी पवित्र आत्म्या वयर आमी शिकोण आमी शिकतले होय की ना वी वर स्टडींग ऑन द होली स्पिरिट करेक्ट तर आमी आयज जुवाचो 16वो विसवोर 16वो विसवोर बोर्ड 16 करेक्ट जुवाचो 16वो विसवोर बोर्ड 16 मातशें इंग्लिशीन वाचूया पयलीं मागीर आमचे भाशेन वाचूया स्पीक लिटल बिट लाउडली A little while, and you shall not see me. And again, a little while, and you shall see me, because I go to the Father. थोड्याच वेळान तुम्ही म्हाका पळोवची नात आनी आनीक थोड्या वेळान तुम्ही म्हाका नव्यान पळयतल्यात भाव भयणीनो जेजू कितें सांगता आपल्या शिसांक थोड्याच वेळान तुम्ही म्हाका पळोवची नात आनी थोड्या वेळान तुम्ही म्हाका नव्यान पळयतल्यात म्हणजे कितें ही उतरां जेजून केन्ना म्हणलेली खुर्सार वेच्या आदी ताणें कितें म्हणलें थोड्या वेळार तुमी म्हाका पळयचे ना कित्याक ताचें मरण जातलें आसलें वय की ना he would have been dead and he would have been buried in the grave for 3 days आनी थोड्या वेळान तुमी म्हाका नव्यान पळयतल्यात हांव तुमकां विचारूंक सोदतां
ऐकात बरी भाशेन जेजू आता मेला अपनच जेवण जाला तो जिवो देव इज ही अ लिविंग गॉड म्हणजे तुझ्या जिवितान तो थोड्या वेळाक केन्ना तुका दिसोंक ना ऐकात बरी भाशेन जेजू म्हणटा थोड्या वेळान तुम्ही म्हाका पळयची नात पूण थोड्या वेळान तुम्ही म्हाका पळयतल्यात हांव तुमकां विचारता तुमच्या जिवितान थोड्या वेळाक तुम्ही जेजू पळोवंक ना पळयला आतां तुम्ही ताका पळयतात No. Not physically. आमचे बाय सिस्टर इनासिनान म्हणलें आमकां कितें सांगलें आमी जेन्ना आमचे त्रास इतले व्हडले आहात म्हूण चिंता देव कितलो जाता ताजेहून व्हडलो जाता देव धाकटो जाता when we make our problem a big mountain just like Rachel just now shared she spoke to the mountain ती कोणा कडेन उलयली दोंगरा कडेन कोणा कडेन त्या डायबिटीसा कडेन डायबिटीज कितले आहले 300 डॅडीचे डायबिटीज कितले आहले 300 आहले जेन्ना डायबिटीज 300 आहले ती जेजू पळयताली हांव विचारता तुमकां जेन्ना डायबिटीज 300 आहले रेचल आपलो डॅडी लिओ आनी तांची सगळी फामील चोली आनी धूव ती जेजू पळयताली वा डायबिटीक पळयताली पूण जेन्ना चोत्रायेक डायबिटीचेर सोडून आतां ताच्या उतराचेर दवरली आतां ती जेजू पळोवंक लागली हांव विचारता तुमकां इन द सेम वे जेन्ना हांव म्हजी चोत्राय म्हज्या त्रासाचेर दवरता म्हज्या प्रॉब्लमाचेर दवरता तेन्ना जेजू आमी पळोवंक पावना आयकतात तुमी तुमकां सजमणी मेवता जेजू म्हणटा थोड्या वेळार तुमी म्हाका पळोवचे नात पूण थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळयतले आमी जेन्ना 2000 वर्सां जावन हें उतर आयकता हाचो अर्थ कितें जेन्ना आमी आमच्या दोळ्यांनी आमच्या कानांनी आमच्या जिबेन आमकां जें दिसता तें आमी सजमता की व्हडलें म्हणून आमी आतां आमची चोत्राय जेजूचेर दवरिना now we are keeping our focus on the problem when I begin to look at things through my 5 senses what I see what I hear what I taste what I smell and what I feel I cannot see Jesus but I begin to see the problem उतून सांगता आमचे भाशेन जेन्ना हांव म्हज्या त्रासाक वा म्हज्या जिवितांत कितें वायट चलता कितें त्रास आसा हांव म्हजी चोत्राय ताजेर दवरता म्हज्या दोळ्यांनी किच्या दोळ्यांनी ह्या दोळ्यांनी फिजिकल ओके म्हज्या कानांनी तेन्ना कितें जाता म्हाका जेजू दिसता कॅन आय सी जीसस दॅट टायम नो बट जेन्ना हांव हे म्हजे दोळे म्हाका दिसता वय म्हाका तूं खा आतां आमचो भाव जोझफ आनी ताजे पत्नीक आयज एक्सिडेंट जाला की ना ती हांगा येता येयली म्हणूंक लागली खंय बीन या आमी आजुनूय दुखता थिपी घातली आजुनूय दुखा म्हणटा सगळ्यांक पेकोणी मेळ्ळी म्हाजी पेकोणी कित्याक म्हाका मेळोंक ना चिंता की ना पेकोणी आजून जावंक ना आजुनूय दुखा आजुनूय कोणाक आजुनूय त्रास आहा थिपी घाली जेजूच्या नांवान देवाचें उतर म्हणलें पूण आजुनूय तो त्रास वचोंक ना गेला की ना हांव विचारता तुमकां गेला की ना हॅज द प्रॉब्लम गॉन हॅज द पेन गॉन I told my brother Leo remove your belt he's saying no I will not remove my belt maybe I have to pray for his ears also ताणें आयकोंक ना कितें सांगलेलें तें मातशें ताचे कान उक्ते करून मागणें करचें पडटलें हांवें ताका सांगलें तुजी चोत्राय तुजे त्रासाचेर दवर नाका डोंट कीप युअर फोकस ऑन युअर प्रॉब्लम कीप युअर फोकस ऑन जीसस द मोमेंट यू चेंज युअर फोकस जेन्ना तुजो विसो म्हणजे जें तुका दिसता तें तूं तुजी चोत्राय तुज्या त्रासाचेर काडून थान तूं देवाच्या उतराचेर दवरताय आतां तूं आतां कोणाक पळयताय त्रासाक पळयताय वा जेजूक पळयताय
जेन्ना तू जेजूक पडयताय ताच्या उतरा वरवीं तुका कितें जाता? आमची बाय इनासिन सिस्टर इनासिन्यांक कितें जाल्लें? तिका स्पॉन्डिलोसीस जाल्लो. तिने तिची चोत्राय त्या स्पॉन्डिलसा लागून काडली आनी जेजूचेर दवरली, थिपी घाली आनी तिणे आतां आमकां हांगा येवन सांग गोवायकी दिली. आमची बाय शॅरनान कितें सांगलें? तिच्या तिमेचेर तिका एक्सिडंट जाल्लो, दूख आसली, सायडीक दूख आसली, दूख आसली, न्हिदतना दूख आसली, पूण ती थिपी काडली आनी तिचो घाली, चोत्राय कोणाचेर दवरली? हांवें घाली थिपी, पूण चोत्राय आजुनूय हा म्हज्या त्रासाचेर. तुजे त्रास पयस जातलो? हांव विचारता तुमकां, बेश्टी थिपी काडली, हांवें 12 सुंकटां 13 ब्रेस्तार केले, 9 नोवेनां केली, तेर्स केलो आनी आतां आयलो जेजू कडेन म्हणलें, जेजू पळय, हांवें फकत एक तेर्स करूंक ना, 4 तेर्स केले, 20 कोण केले, जॉयफूल, सॉरोफूल, ग्लोरियस अँड मिस्ट्रीज ऑफ लायट. दुसरो लोक फकत एक तेर्स करता, पण हांव 4 तेर्स करता. हांव मिसाक सकाळीं वेता, हांव नोवेनां करता. हांवें आयज उपासूय केला, नुस्तें खावंक ना, दाल खाला. हांवें हें सगळें केलां, कित्याक म्हाका पिकपणी मेळोंक ना? तुवें जबाब तुवेंच दिला, कित्याक तुका मेळोंक ना म्हणून. कित्याक तूं तुजी चोत्राय तुवें केलां ताचेर दोत्ताय, जें ताणें केलां ताचेर दोन्नाय. हॅलो, तूं सोसमताय की तुज्या कोन्या वरवीं तुका पेकोणी मेवतली. फटोयत जाय तुका. You are fooling yourself when you think that by your performance you can get from God. काय मेवचें ना. पूण ज्या दिसा तूं तुजी चोत्राय जेजूचेर दोत्ताय की ताणें कितें केलां तें करसार, आतां तुका सगळें फुकट मेवता. म्हाका दिसता ही बरी खबर दिल्या तुमकां कोणें. तुमकां जाय तुमचें टुडू काडून दिवपाक, सगळें फुकट मेवता. हांवें सांगलें तुमी तुमचें पर्स काडात, पयशे भरात, सगळीं काडटलीं. पूण जेन्ना तुमकां सांगता हें सगळें फुकट मेवता, फकत बावडटा रे, सगळीं मोनी कयर. ना कितें कितें सांगताय रे? नाका नाका नाका, म्हाका फुकट नाका, म्हाका फुकट नाका. हय की ना? कित्याक आमकां शिकयलां की हांवें कितें करूंक जाय. हांवें 12 सुंकटां 13 ब्रेस्तार करूंक जाय, हांवें तेर्स करूंक जाय, हांवें मिसाक वचोंक जाय, हांवें नोवेनां करूंक जाय, हांवें भिकाऱ्यांक पयशे दिवंक जाय. हांवें सगळें केल्या उपरांत मागीर हांव जेजू कडेन येता. पळय जेजू, तो शेजारी मिसाक वचना, पळय हांव मिसाक सोदां वेता, केन्नाय 2 पाटी वेता मिसाक. तो एकच तेर्स करता, तो वाडा करता, पळय हांव 20 तेर्स करता. पळय सायबा, म्हजो कॉलर कितलो टायट जाल्लो, आतां हांवें शर्टूय चेंज केला हांवें. Because I am depending on my performance. आणि भाव भयणीनो, जेन्ना हांव म्हजी चोत्राय म्हज्या बऱ्यापणाचेर दोत्ता, म्हज्या पवित्रपणाचेर दोत्ता, म्हज्या कामाचेर दोत्ता, तुका समजता तुका कितें मेवतलें तें? कित्याक जो होय कोत्ता आनी देवा कडेन वेता आनी म्हणटा देवा हांवें सगळें केलें, तो कितें करता जाण? तो धर्म करता. He is doing religion. पूण ज्या दिसा ताणें कितें केलां म्हजे पासत ताचेर हांव भावार्थ करता, म्हाका सगळें जेजूच्या नांवान फुकट मेवता. I said I get it free. आनी म्हाका फुकट मेवला म्हणून हांव दुसऱ्यांक फुकट दिता. तुमकां बरें लागना म्हाका दिसता. आमी टॉपीक चेंज करया. तुमकां दिसता की तुमच्या कोन्या वरवीं तुमकां सगळें मेवतलें? जेजू कितें सांगूंक सोदता? प्रभु यीशु क्या कहना चाहता है कि हमको सब चीज मुफ्त मिलेगी जब हम उसके ऊपर भरोसा रखेंगे, है कि नहीं? लेकिन जब हम हमारा भरोसा हमारे काम पर रखते हैं, जब हम सोचते हैं कि हम बहुत प्रेयर किया, बहुत अच्छा प्रार्थना किया, अच्छा दिन अच्छा खाना किया, सब अच्छा किया, तब हमको सब कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम हमारा भरोसा जो उसने खत्म किया उसके ऊपर रखते हैं, तब हमको सब कुछ
तुमचे हाथ से मुफ्त मिल जाता है. समझला तुम्ही? When I understand what he has done for me on the cross, I only believe what he has done for me and receive it with thanksgiving because I know he has done it for me. देवाचे उतर कितें सांगता गायस? जुवाचो 16वा विसवोर आमी जाता तुमकां आमी आतां शिकल्या. थोड्याच वेळान तुम्ही म्हाका पळोवची ना आणि आनी थोड्या वेळान तुम्ही म्हाका नव्यान पळयतल्यात. भाव भयणीनो, आयज तुम्ही ह्या कपेलांतली भायर वेच्या आदीं आयज तुम्ही नियाळ करात, हो थाराव घेयात की आयजच्यान आमी आमच्या जिवितान जे आमकां दिसता, जे आमी आयकता. आतां तुमी टीव्ही घालशात जाल्यार टीव्ही, तुम्ही इंटरनेटाचेर बसत जाल्यार, न्यूज पेपर वाचत जाल्यार तुमकां कितें खबर मेळटली? बरी खबर मेळटली. कोणे कोणाक बलात्कार केला, कोणे तिजो चल्ला, कोण खंयचो MLA ह्या पार्टींतलो त्या पार्टीन गेला, कोण मॅरीगो रावंड करता, परतून हांगा थान थंय येता, तो हांगा थान परतून येता, मागीर परतून येता. सगळीं नाटकांची जातात. तुम्ही आयकतात सगळे, वय की ना? आयकतात की ना? जेन्ना आमी ह्यो सगळ्यो खबरो आयकतात तुमचो वावड वाडटा? When I begin to hear the news of the world, what the newspaper is saying, what Naveen Times is saying, Times is saying, Herald is saying, what the TV is saying, तेन्ना म्हजो वावड वाडटलो, भिरांत येतली. म्हणून आयज तान तुमी कित्याक तें करूंक सोदतात? देवाचें उतर आयकात, बरी खबर आयकात. बरी खबर आयकून तुमची चोत्राय तुमच्या त्रासाचेर सोडून तुमी देवाचेर धरतल्यात. आतां देव तुमकां सदांच दिसतलो. तुम्ही आता एक सोयतीपण जिवीत जियेतात. आमच्या भावाक डायगोक सुजमणी मेवली म्हणून देखून तो व्हडल्या ताळ्यान हालेलुया करतात. दुसरी तुम्ही म्हणटात, सगळ्यांक सांगिनाका रे, आमी तूं जल्मता की आमी भायर येतकच आमची चोत्राय आमी सोडटल्या. म्हाका सोयी जाल्या ती. आतां म्हज्या मनान गट जाला. म्हाका ती चोत्राय दोत्तलो, पूण येतलो आयतार दीस आयकोपाक. आयतार दीस आयकतलो, एक वर आयकतलो, तेजे उपरांत भायर येतलो आनी हांव सगल्यो हाच्यो खबरो ताच्यो खबरो करतलो आनी हांव सजमतलो की म्हजें जिवीत एकदम बरें जातलें. तुम्ही तुमकांच फटयनाकात. Don't fool yourself thinking that you can come for a 1 hour to hear the word of God or do a 15 or 20 minutes devotion every day and expect your life to change. It won't change. I कितें सांगलां तें आयकलां तुमी? हांवें म्हणलें तुमी सुमानाच्या सुमाना मीस आयकलें एक वराचें. रातचो तेर्स केलो, मातशें थोडे 15 मिनटां 20 मिनटां मागणें केलें आनी तुमी सजमतल्यात की तुमचें जिवीत बदलतलें, तुमी भावार्थान चलतल्यात, तुमी फटयतात तो. म्हजो जेन्ना संबंद म्हज्या जेजूशी हा, तो संबंद फकत एक वराक आयतारा दीस हो फकत त्या 15 मिनटां तेर्स करतना, हो तो संबंद म्हजो एकल्या तोडीर हा. You can fly? No, I want to say something. Come. Tell, no problem. तुला एक कळलं, जेजू आमच्या बरोबर जियेता, आमच्या बरोबर चलता, आमच्या बरोबर उठता, आमच्या बरोबर बसता, आमच्या बरोबर न्हिदता. ते हांवें केलां when I was sick. हालेलुया. आमची भयण मार्गरेट कितें सांगता? ती म्हणटा, हांव जाणो जेजू म्हजे बरोबरूच हा. ही इज विथ मी ऑल द टायम. तो फकत इगोर्चेर वेताना तेन्नाच म्हजे बरोबर ना. जेन्ना हांव तेर्स करता, मागणी करता, जेन्ना हांव साती साक्रामेंताच्या कपेलान बसता तेन्नाच जेजू ना. जेजू म्हजे बरोबर केन्ना हा? 24 hours, 365 days. He is always with me. बसला? व्हेरी गुड. प्रेज गॉड. थीच बसला. आमकां सोडून थी बसला. प्रेज गॉड. तर भाव भयणीनो, आयकात बरे भाशेन. जेन्ना हांव जाणो की पवित्र आत्मे म्हजे भितर हा, तो म्हजे भितर जियेता, तेन्ना हांव कितें करता? तो म्हजे बरोबर हा म्हणून म्हजें जिवीत फकत आर्गां आनी दिनवासचें. फकत आर्गां दिवपाचें आनी दिनवास दिवपाचो. तेंच म्हजें जिवीत. आतां भाव भयणीनो, हांव तुमकां सांगता. समजा तुम्ही ऑफिसान गेल्यात, ऑफिसान तुमचो साहेब हा, वय की ना? बॉस आसता. तुम्ही कितली कामाक घेतात? हात वयर करा. हूज वर्किंग? येस, ऑल ऑफ यू आर वर्किंग. समजा तुमचो आयज बॉस येवंक ना, साहेब येवंक ना, तो सुटीर हा 3 दीस.
आनी तुमी कामाचेर येतल्या तुमकां कितें दिसता मातशें टेन्शन कमी आसतलें तुमचें पळय आमची बाय आना ऑलरेडी हांसता I tell you, when my principal phones me, how I fail at it, he must have handled it. That day I will take more care. I will say, no children will face any problem. I do my more. कित्याक जेजू तुजे बरोबर बसला म्हणून My body will teach. प्रेज गॉड तुज भाव भयणीनो आमी जेन्ना ऑफिसाक वेता कामाचेर वेता थंयसर आमचो साहेब दिसता आमकां दिसता तो आमकां केन्ना आपूंक सोदता आमच्या तो हा म्हणून आमकां भिरांत हा वय की ना म्हणून आमी आमचे बरे भशेन काम करता समजा तो 8 दिसांक येना आमी जाणो तो आतां सुटीर गेला कितें आसतलें आमी हांगा वेतले थंय मारतले मौज मारतले चाय मारतले आरे तो गेला रे सड आनी मागीर जे आमकां 8 वरां जाता ते 2 वरांनी आमी मातशें करतले 4-6 वरां आमी मातशें टायमपास करतले वय की ना खोटी सांगना कुमसाराक वेचें पडटलें सगळ्यांक वय की ना पूण जेन्ना हांव जाणो की हो जेजू म्हज्या भितर आहा म्हज्या सांगात आहा तो सदांच म्हजे बरोबर आहा आतां खंय सुटेर गेला आतां म्हजो साहेब येयलो ओ ना येयलो हांव त्या साहेबा पासत काम करता हांव त्या साहेबा पासत काम करता भाव भयणीनो जेन्ना हांव जाणो की हो जेजू म्हजे बरोबर हा म्हज्या सांगाता म्हाका केन्ना सोडचो ना तेन्ना म्हजी चोत्राय कोणाचेर म्हज्या साहेबाचेर हा म्हज्या बॉसाचेर हा हांव जाणो हो जेजू म्हजे बरोबर हा कित्याक हांव जें कोत्ता आतां समजा तुमी ऑफिसान वचना म्हजी बायल कामाक ऑफिसान वचना तुमी कितले जाणां ऑफिसान वचना बाय तूं ऑफिसान वचनाय तूं घराच आहा घरकारूय घरा आहा तुका साहेब कोण आहा तुजो घरकार साहेब हो तो साहेब जेजू साहेब पण तो आहा ओ ना तो आहा म्हणून हांव जें कोत्ता घरकाराक करना हांव कोणाक कोत्ता कोणाक कोत्ता म्हणटकीर जेन्ना हांव चिंतता की हो जो मोगाळ जेजू म्हजे बरोबर सदांच आहा ताजी चोत्राय म्हजे सदांच आहा तो म्हजो इतलो मोग कोत्ता तो म्हाका इतली शांती दिता तेन्ना हांव पळयता की म्हजो साहेब येयला वा ना तो कित्याक हो साहेब सदांखाल आहा ताजे दोळे मुजेर तो सोडिनासतना रावता तो मुजेर सदांच आपली आपुरबायेन मोगाळान सदांच पळयता आनी जें हांव कोत्ता हांव फकत मनशांक करिना हांव म्हज्या देवाक करता I said, when I start working with this mindset that my God is with me all the time, I don't work for men. I work for my God and I give 24 hours, 100% of my best because I'm doing it for my God. Praise God. समझ में आया आपको मैं बोला कि जब प्रभु यीशु मेरे साथ है वो कभी मुझे नहीं छोड़ता है जब मैं ये सोच में पढ़ता हूँ तो जब मैं कुछ भी करता हूँ मैं करता हूँ मेरे भगवान के लिए मेरा प्रभु यीशु के लिए मैं इंसान के लिए नहीं करता हूँ जब मैं मेरे यीशु के लिए करता हूँ तो जो मैं करता हूँ मेरा 100% बेहतरीन चीज़ है वो सबसे बेस्ट चीज़ है वो मैं भी देता हूँ क्योंकि जो मैं करता हूँ मैं इंसान को नहीं करता हूँ लेकिन मेरा प्रभु यीशु को करता हूँ यू अंडरस्टैंड जेन्ना हांव कितें कोत्ता हांव जाणो की म्हजो जेजू म्हजे भितर आहा वो भी तो आत्मा म्हज्या सांगात आहा हांव जें कोत्ता हांव मनशांक करिना हांव कोत्ता म्हज्या देवाक आनी हांव कोत्ता तें घरांतूय आसूं घोव गेला कामाचेर हांव जें रांदता हांव जें नितळ कोत्ता हांव म्हजें घर पळयता हांव म्हज्या घरकाराक पळयता हांव म्हज्या बायलेक पळयता हांव म्हज्या भुरग्यांक पळयता हांव शेजारा जें कोत्ता तें हांव कोत्ता कोणाक मनशांक वा म्हज्या जेजूक जेन्ना हांव कोत्ता तें हांव जेजूक कोत्ता जाल्यार हांव खंय करतलो तें भगवान I do it with म्हणटच भाव भयणीनो आयज जेजू आमकां कितें सांगूंक सोदता कितें सांगूंक सोदता सोडावी ओडीन तो म्हणटा Can we read that in English please? Let's go to the next verse 16. John chapter 16 verse 16.
Read the 16 again. John chapter 16 verse 16. Read that verse 16. A little while, and you shall not see me. And again, a little while, and you shall see me, because I go to the Father. JEZUCHER. थोड्याच वेळान तुम्ही म्हाका पळोवची नात आणि थोड्या वेळान तुम्ही म्हाका पळोवन नव्यान पळयतल्यात. म्हणटच भाव भयणीनो, ह्या वेळार रायट नाव तुमकां जेजू दिसना जाल्यार तुमची चोत्रा ह्या वेळार कोणाचेर हा? त्या त्रासाचेर हा, त्या दुखीचेर हा, त्या प्रॉब्लेमाचेर हा, त्या बाटांबेसांचेर हा, म्हज्या गोरकाराचेर हा, म्हज्या बायलेचेर हा, म्हज्या भुरग्यांचेर हा. तांकां तें त्रास हा. तुमची चोत्रा ह्या वेळार काडात, त्या त्रासाचेर काडात आनी तुमची चोत्रा ह्या वेळार कोणाचेर दवरात? जेजूच्या उतराचेर. आनी जेन्ना तुमी तुमची चोत्रा जेजूच्या उतराचेर दवरतल्यात, जें जेजून आपल्या उतरान सांगलां तें जेजू आपल्या उतराक सदांच विश्वासी. He is faithful to his word. He may not be faithful to your word and my word, but he is always faithful to his word. Amen? Amen? बरें, फुडें या. ओके, हांव तुमकां सोत सांगता, तुमी रोडटेल्यात आनी okay, read it in English, please. Read it in English. 20 which one? 20. Sorry, 17. Then some of his disciples said among themselves, What is this that he says unto us? A little while, and you shall not see me. And again, a little while, and you shall see me. And because I go to the Father. Yeah, read. Go on, read. They said therefore, What is this that he says? A little while? We cannot tell what he says. Now Jesus knew that they were desirous to ask him, and said unto them. Okay, hold on. जेजून शिसांक कितें म्हणलें? थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळयचे ना, पूण थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळयतल्यात. म्हणलें की ना? शीस कितें म्हणूंक लागलें? हे कितें म्हणटा? कितें म्हणटा? थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळयतल्यात, थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळयचे ना. आनी ते आतां जेजूक विचारूंक सांगतात. ते जेजूक विचारूंक सोदतात, बाबा हें थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळयतल्यात, थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळयचे ना. आनी ते जेजूक विचारूंक सोदतात. भाव भयणीनो, ह्या वेळार जेन्ना तुमकां सांगलें की तुमची चोत्राय जेजूचेर दवरात, खूब जाणां ह्या वेळार म्हणटलीं, ब्रदर हांव जेजूचेर चोत्राय दवरूंक सोदतां. म्हजे कडेन गाडा एक व्हडलो इमाज हा जेजूचो, स्टॅच्यू हा जेजूचो, डिवायन मर्सी हा. तर हांव हाडूं आनी म्हजी चोत्राय ताजेर दवरूं, घरान हाडूं, म्हज्या बेडरुमान दवरूं. तुमकां कितें दिसता? तुमकां कितें दिसता? जेन्ना जेजू म्हणटा थोड्या वेळान तुमी म्हाका दिसचे ना, म्हणजे हांवें ती इमाज जेजूची ऑर त्या डिवायन मर्सीचें पिक्चर सदांच म्हज्या फुड्यानूच दवरूंक जाय? म्हणजे कितें? बरें दुसरे भाशेन सांगता. समजा म्हजी तकली दुखता, केन्ना तकली दुखना? हेडेक कोणाक येना? जेन्ना म्हाका हेडेक येता, हांव कितें घेता? हांव पोटाचें मेडिसीन घेता. वय सारकें न्ही? कित्याक हांव म्हणटा तकली जोड जाल्यार कित्याक? म्हजें पोट सारकें ना. बरें सगळें चलता, पूण म्हजी तकली फोडटा कित्याक? म्हजें पोट सारकें ना. म्हणजे हांव ह्याचें वखद घेना, हांव पोटाचें वखद घेता. तकली जोड जाल्ली ती बरी जातली? म्हणटच म्हाजी तकली जोड जाल्यार हांवें कितें घेवंक जाय? हांवें तकली जोड नाका जावपाक तें मेडिसीन घेवंक जाय. एनिसीन, पेनासीन, सम सीन आय हॅव टू टेक. करेक्ट नो? येस ओ नो? तेच भाशेन जेजू कितें म्हणटा, शीस कितें म्हणटात? त्या थोड्या वेळान आमी ताका पळयतल्या,
थोड्या वेळान आमी तुका पळयचे ना कितें म्हणटा ता आनी म्हणून विचारूंक सोदता तेच भाशेन तुमी ह्या वेळार म्हाका म्हणटल्यार ब्रदर हे मातसो हात मातसो जोड जाला हांवें कितें करूंक जाय होय की ना आतां थिपी घातली पोत्तून घरा वचून पोत्तून थिपी घालूं चिंता येता चिंतना येता अरे आमी आयले आतां तो ब्रादरान सांगलें खंय कोण आतां दुखतालें आंग बरी न्हिदली आसली आयली हांगा कांय त्रास आजुनूय त्रास आहा आनी तो म्हणटा हें सगलें हाचेर कितें सगल्यांक पेकोणी माता म्हाकाच कळना आजुनूय दुखता हांव बसली हा हांव चिंत्ता म्हजी पेकोणी म्हाका केन्ना मेवतली चिंता की ना तूं सारकें सांग पाद्रीक आपयता कुंसारान सारकें सांग येस नो तूं म्हणटा हो सांगता थोड्या वेळान म्हाका पळय थोड्या वेळान आनी आतां म्हजी दूख आहा हें आतां थिपी घालून कितें करपाचें खंय म्हजी दूख वयतली म्हाका दिसता फ्रॅक्चर जाला हो हांवें कितें दोतोरा कडेन वचोंक जाय हो हांव नको आतां हें जोड जालां आतां दूख मातशी जाल्यार रातीक भर कितें जातली हांव नको आतां कितले चिंतना येता वय की ना आनी गोरकारूय चिंता चड तो म्हणटा अरे बायलेक त्रास जातले दादा जेजो तूं सांगिनाका म्हाका तूं चिंतनाय जाल्यार तुजो मोग कोत्ताय तिजो तूं चिंतनाय जेजूचो कोत्ता पळय आमच्या देवाक आमी आर्गान वाकांडी दिता तो म्हणटा ताजी चोत्राय बायलेचेर ना ताजी चोत्राय जेजूचेर तो म्हणटा केलां ऑलरेडी जालां ऑलरेडी फिनिश तो आपली चोत्राय बायलेचेर दवरना तो म्हणटा जेजून ऑलरेडी केलां आयक बाय जेन्ना जेजू म्हणटा येशीस म्हणटा थोड्या वेळान आमी ताका पळयतले आनी थोड्या वेळान आमी पळयचे ना थोड्या वेळान आमी पळयतले हें म्हणजे कितें ह्या वेळार म्हजी चोत्राय फकत म्हज्या की ना आयकता देवाचें म्हाका आयज आमी हांगाच्यान घरा वयची पयलीं ही दूख वचोंक जाय तेन्ना ह्या ब्रादरान कितेंय सांगलां हांव मानूंक तयार आहा पूण म्हजी दूख वचना जाल्यार हांव म्हज्या गोरकाराक सांगता अरे बाबा बिश्टे आमी त्रास केले आमी वचोंक जाय आसलें घरा आनी बरी झेम काडूंक जाय आसली कित्याक आमी तुवें म्हाका त्रास केले व्हरपाक सारकें कांय जायना कितलो लोक लोकांक त्रास आहा 1 म्हयनो जालो 2 म्हयने जाले 3 म्हयने जाले 6 म्हयने जाले 1 वर्स जालें कांय जायना येता वेता आयकता आनी बायलान आमचें सगळें गेले पत्तून आयतार गेले आनी मागीर हांव चिंतता सुमार 6 म्हयने जाले उपरांत कितें शिकयता तें आमचें मीस जाता तें बरें आहा तेज करता तें बरें आहा आनी कितें आयकपाचें देवाचें उतर कांय जायना थोड्या वेळान आमकां कांय पडना पूण भाव म्हणून जें हांवें तुमकां सांगलां तें आयकात जेन्ना म्हाका त्रास हांगा जाता हांवें वखद हांगाचें घेवंक जाय जेन्ना म्हाका पोटाचें आहा हांवें पोटाचें घेवंक जाय वय की ना आमी घेता की ना तेच भाशेन जेन्ना म्हजे कुडीन त्रास जाता देवाचें उतर म्हणटा ताच्या गाळ्यांनी आमी बरीं जावची ना लेट्स रीड 1 Peter 2:24 मागीर आमचे भाशेन वाचता पवित्र तत्व आमकां कितें शिकूंक सोदता कित्याक आमी सगळ्यां कितें बरें पूण देवाचें उतर आयकलें आनी आमी बऱ्यो काणयो आयकल्यो पूण आमचे त्रास वचोंक ना आनी त्रास वचोंक ना जाल्यार ही आमी कितें आयकता हे शर्मा सदांच सगळे सांगतात हे पाद्री सांगतात हे आतां प्रिचर सांगतात शर्मा दितात पूण आमकां कांयच बरें जायना तें बरें केन्ना जाता जेन्ना म्हाका सजमणी मेळटा हांवें सांगलां तुका की आयज वेचे आदीं सगळी दूख वयतली म्हणून आतां मातसो स्मायल दी म्हाका होय पळयताय की म्हणटा आतां कितें सांग सोदता थिपी घातली आतां आनीक मळणें करपाचें आनी कांयच जायना आमच्या ब्रदर लिओन इतल्या टायमान आपलो कॉलरूय काडलो जेजूकार गा पळय आतां हांसता तो जेन्ना ताणें कॉलर काडलो ताणें भावार्थान केलें हांवें सांगलां म्हणून करूंक ना when I believe I will take a corresponding action correct praise God let us read 1 Peter 2:24 let's read it in English who his own self bore our sins in his own body on the tree that we being dead to sins should live unto righteousness by whose stripes you were healed. Can you read slowly again, please? आम्ही इंग्लिशीन वाचता पत्तून मातशें पत्तून ऐकात
who his own self who his own self bore our sins bore our sins in his own body own body on the tree, on the cross. Okay? that we, That we, being dead to sins, being dead to sins, should live unto righteousness. should live unto righteousness. बरे आमचे भाशेन वाचताना मागीर सोजमणी दिता ऐकात बरे भाशेन आयज तुम्ही हांगासरली जेन्ना वेतात सगळीं सांता भाशेन सांत सेबास्त्यान, सांत फ्रांसीस, सांत जोसेफ, सांत सगळीं सांतां ह्या कॉपेलांतली भायर येतली कित्याक तुमी सजमतात की सोमली पातकी म्हणून. पूण जेन्ना म्हाका ह्या उतराची सजमणी मेवतली तुमी म्हणटले ही आमची पातकां जी केल्लीं आनी करपाची आहा ती आमी सगळीं जेजूच्या खुर्सार आनी ताचे कुडीन घातली. रेडी आहात तुम्ही? बरी खबर आयकपाक तयार आहात? ऐकात आमचे भाशेन वाचता. खुर्सार ताणें आमच्या पातकांचो भार आपले कुडीचेर उबारून घेतलो. हो घेवपाचो आहा. खुर्सार ताणें आमच्या पातकांचो भार आपले कुडीचेर उबारून घेतलो. म्हणजे ताणें आमची सगळीं पातकां जी आमी केली आतां 2000 वर्सां पयलीं तुजो आनी म्हजो जल्म जाल्लो आमी जाता तुमकां आतां सुमार 10 वर्सांनी कोण परतून जल्म जावपाचो आहा कोणाचो जल्म जावपाचो आसा ताणें पातकां केल्या अजून कोण जल्मोंक ना ताणें पातकां केल्या जेजून ताची पातकां जी कोण जल्मोचो आहा ताची पातकां घेतली. म्हणटच तुमकां कितें दिसता तुमी हांगा संवसारान येतकच पातकां कुत्तकच ती पातकां जेजून भोगूंक ना. ऐकात. See, Jesus has already paid for our sins in advance. Correct? All our past, present and future sins in advance on the cross. So when will those sins which he has taken on the cross, जे ताणे खुर्सार आपली आमची पातकां घेतल्या केन्ना ताणे पातकां घेतल्यान म्हजी पातकां ऑन द क्रॉस तो जेन्ना मेलो तो पूण म्हजी पातकां केन्ना घेतल्यान ज्या दिसा हांवें ताजेर वावर दवरला. The day I believed in Jesus, on that day, as though I never committed any sin, he has already taken it on the cross. That means it looks like I never committed any sins. तुमच्या तकलीन ही सजमणी घेवपाक तुमकां मातशें आगोट लागतलें. वतून सांगता. समजा हांवें कोणाचो जीव काडला. हांवें कोणाचो हांव उदाहरण दिता तुमी म्हाजेर रेकॉर्ड करून मागीर सांगलें ताणें जीव काडला म्हणून म्हणनाका हांव फकत उदाहरण दिता एग्जाम्पल दिता. समजा हांवें कोणाचो जीव काडला मर्डर केला हांव गुन्हेगार हांव पातकी ना पातकी न्हय सगळे काडून सोडी सगळ्यांक मारून उडोवंक हांव कितें म्हणटा हांवें कोणाचो जीव काडला हांव पातकी की ना ओके हांव पातकी. पूण ज्या दिसा हांवें जेजूक म्हजो सोमीत जीव आनी सर्वंदर म्हूण मानला तेन्ना जें हांवें केलें कोणाक मारून उडोवपाक ताचें फारीकपण जेजून पयलेंच दिलां. केन्ना जेन्ना हांवें जेजूचेर वावर दवरला. संवसारांत तुमी कोणाक जिवेशी मारलो तुमकां घोडटले कोणकोणीन घालतले तुमकां जेलीन वचचें पडटलें वय. पूण जेजूच्या फुड्यार जेन्ना तुवें जेजूक सोमयान दोनी मानलाय तुका आतां कांयच वायट जावचें ना सासणाच्या सासणाक कित्याक जें फारीकपण दिवंक जाय आसलें तुवें त्या कोणाक जिवेशी मारपाचें तें फारीकपण जेजून खुर्सार पयलेंच दिलें. म्हाका दिसता तुमकां ही बरी खबर बरी लागूंक कित्याक आमचे तकलेन आमकां कितें घातलां तें कोणें कितें वायट केलां समजा कोणाक लाडू म्हणलो कोणाक गोंदाल म्हणलो कोणाक नाल म्हणलो हांवें पातकां केली. आतां कितें करूंक जाय देव आतां म्हजेर रागार जाला आतां बसोंक जाय आनी कितें करूंक जाय हांवें आतां कुंसार हय की ना आनी कुंसार केल्या उपरांत तेन्नाच देव म्हजी पातकां बक्षिता. पूण भाव भयणीनो हांव तुमकां एक खबर बरी खबर दिवंक सोदतां. ज्या दिसा
ऐकात, ज्या दिसा हांवें जेजूक म्हजो सोमी आनी देव मानला, ताणें म्हजी सगळीं पातकां घेतल्यान आनी देव तुका आनी म्हाका आपलो भुरगो, आपली भुरगीं म्हूण मानून घेता. पूण आयकात बरे भाशेन, तुवें पातकां केलें जाल्यार तुका ह्या संवसारांत फारीकपण दिवचें पडचें ना, पडटलेंच. कित्याक जेन्ना तूं पातकां करताय, तूं कोणाक आमंत्रण दिताय तुज्या जिवितांत? देवचाराक. आयकतात तुमी? When I commit a sin and I believe in Jesus, म्हणजे जेन्ना हांव जेजूक सोमी आनी देव मानलो, म्हज्यान पातकां करूंक जायना? जाता की ना? पूण देव म्हजेर आड वचना, कित्याक तो आतां म्हाका जेजूच्या रोगता वरवीं म्हज्या आत्म्यान पळयता. पूण जेन्ना हांव पातकां करतां, हांव सैतानाक म्हणटा, ये रे बाबा ये, म्हाका थोडो टायम पास करूंक जाय तुजे बरोबर, टायम पास करूंक येतलो, तुजें निसंतन करूंक येतलो. पूण देव तुजो मोग करता. Did you understand? ऐकात बरे भाशेन, आमी कितले फाटी चिंता की आमी पातक करीत जाल्यार देव आमचो मोग करिना, देव आमचेर आड येयला, देव आमकां खास घालतलो. पूण भाव भयणीनो, तुज्या पातकां लागून आनी म्हज्या पातकां लागून आनी आख्या संवसाराच्या पातकां लागून सर्गीच्या बापान खास कोणाक दिली? जेजू. आनी जेजू तुज्या पातकाचें फारीकपण पयलेंच खुर्सार दिलां. म्हणटोच ज्या दिसा तुवें जेजूक तुजो सोमी, देव आनी सर्वंडार मानलोय, तुजो आत्मो, your spirit, your heart became the same as the heart of Jesus. जेजूचो आत्मो आनी तुजो आत्मो एक जालो. आतां देव तुका तुज्या आत्म्यान पळयता आनी तुका तूं आपलो पूत आनी आपली धूव म्हूण मानता. पूण जेन्ना तुका धूव आनी पूत मानला आनी तूं आतां पातक कोत्ताय, देव तुका खास घालिना, पूण तूं आतां सैतानाक आमंत्रण दिताय. आनी कोणाक जाय पातक करून सैतानाक आमंत्रण दिवपाक? कोणाक जाय? फकत जो पिसो आहा तोच करतलो, ताका सजमणी ना. तो म्हणटलो हांव आतां साल्वार जालो, हांव आतां सजार येतलो, पूण हांव जे म्हाका जियोंक जाय, सोरो मारपाचें, गायो मारपाचें, बायलां बरोबर वचोंक जाय, ड्रग्स घेवंक जाय, चोरी करूंक जाय, हें करूंक जाय, तें करूंक जाय, नागोंक जाय, तें करतलो. तुका दिसता तूं भासतलोय म्हणून सैतान येतलो आनी तुज्या जिवितांत निसंतन घालतलो. पूण देव तुजो आजुनूय मोग करता. आनी जो मनीस जेजूचेर बावाट दवरता, तो वसली कामां केन्नाच करिना. कित्याक जो मनीस जेजूचेर बावाट दवरता, ताजे कडेन कोण आहा? जेजू हा तो बरो, तो स्वर्गांत सोनीच्या बाबाच्या कोण आहा? पवित्र आत्मा आसा, होली स्पिरीट आसा. आयकतात तुमी भाव भयणीनो? म्हणटच जेन्ना ह्या शिसांनी म्हणलें थोड्या वेळान आमी पळयतले, हांव थोड्या वेळान आमी पळोवचें ना, थोड्या वेळान आमी पळयतलो, कितें सांगूंक सोदता? तेच भाशेन आमीच विचारता हांव, ह्या थोड्या वेळान आमकां ह्या त्रास भोगचे पडटले, थोड्या वेळान आमचे त्रास पयस जातले. हाचो अर्थ कितें? हाचो अर्थ की जेन्ना हांव म्हजी चोत्राय म्हज्या त्रासांचेर, म्हज्या जिविताचेर, म्हज्या दुयेंसाचेर, म्हज्या पाठाभ्यासाचेर म्हजी चोत्राय हांव दवरतां आनी हांव म्हजी चोत्राय जेजूचेर काडून हांव म्हज्या त्रासाचेर पळयतां, तुमकां कितें दिसता? जेजू तुमकां दिसतलो? तेन्ना आमचे त्रास कितले व्हड जातले आनी जे देव आमच्या जिवितांत बरें करूंक सोदता तें आमच्या जिवितांत केन्नाच घडून येवचें ना. जें तुका आतां सांगलां, इग्रोज मातेन लोकांक ही सोजमणी दीत जाल्यार आमी धन करपाचें काम, मागणी करपाचें, बारा सुकरार, फुगोट्यो मारपाचें, आसान्ना वडे, हें आनी तें सगळें बंद जातलें आनी आमची चोत्राय फकत त्या उतराचेर आमी दवरतल्या आनी एक जैतिवंत क्रिस्ती जिवीत जिवंक आमी पावतले. I said, the day I begin to take my eyes off Jesus and His Word, and I begin to focus on my problem, on my situation, on my circumstances, on that day, I will find that what God has planned in my life will never, ever come to pass. And then you will say, "Ye kita muja jivitan घडना, हांव मिसाक वेता,
तेच कोत्ता ह्या ब्रदराचेर आयता दीस व्हडे नातान इतलो पयस थान आतां परवरी थान आनी खी थान आमी पयस थान आमी येयल्या हे कांयच फायदो जायना कित्याक जायना तुवें आतांच म्हाका सांगलें कित्याक फायदो जायना कित्याक तूं सोजमताय तुज्या कोन्या वरवीं तुका मेवतलें जेन्ना तूं बावाट दोत्ताय की जेजून कितें केलां तेन्ना ताजी तुजी सगळीं पातकां घेतल्यान आमी आतांच वाचल्या पयलींची पेद्रूची he took all our sins in his body on the cross so that we would become the righteousness of God ताणें आमची पातकां घेतल्यान जाल्यार देव तुका आनी म्हाका कसो पळयता आपलो आपुरबायेचो हो पळयता God is looking at you as the beloved child. बाबूनो आमचें चिंतप आमी बदलूंक जाय. We have to start looking at God as our loving Abba Father. We should understand that He's looking at you and me as His beloved children. And because He's looking at you and me as His beloved children, you and I are the righteousness of God through the blood that Jesus shed for us on the cross. जेजूच्या अमोलीक रोगता वरवीं आमी नितळ जाल्या आनी आतां आमचो संबंद आमच्या सुर्गीच्या बापाचो इतलो जाला की तो तुका आनी म्हाका आपलो आपुरबायचो पूत आनी आपुरबायची धूव म्हूण मानता आनी तो म्हजो सुर्गीचो बाप म्हाका जेजूच्या नांवान सगळें जें जेजून काबार केलां खुर्सार तें म्हाका फावो करता. Are you listening? तू सजमशी की तुझ्या कोन्या वरवीं by your righteousness, by your performance, you can get something, you are going to fail. And religion will tell you, you do this, you do that, you do 9 novenas, you do this many masses, give this soul, give money to the poor, give some donation here, and when you do all this, you will get it. You are being fooled, you are being deceived, you are being cheated. But the day you understand what He has done for you on the cross, you simply believe His word. And when you believe His word, His love keeps pouring into you. And whatever you do, you will do it out of love. आयकता तुमी? भावणीनो जेन्ना हांव कितें कोत्ता हांव तें जो मोग हांवें देवाचो मोग म्हजे भितर आपणायला पवित्र आत्म्या उदेशी तो मोग म्हजे भितर देवान ओतयला तोच मोग म्हज्यान दुसऱ्यांक दिवंक जाता. म्हज्यान दुसऱ्यांक कांयच बरें करूंक जायना पवित्र आत्म्याच्या आदारान फकत सगळें बरें करूंक जाता. पवित्र आत्मो ना जाल्यार म्हणजे बरें आमी कोणा वयर शिकता आमी पवित्र आत्म्या वयर शिकता की ना म्हणटून जेन्ना म्हाका पवित्र आत्मो मेळटा देव कितें करता पवित्र आत्म्या उदेशी आपलो मोग शी मेर नासलोलो मोग म्हजे भितर ओतयता. हो पवित्र आत्म्या उदेशी through the Holy Spirit He pours His love. Romans chapter 5 verse number 5. Can we read that please? Romans chapter 5 verse number 5. And hope makes not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us. Read slowly again please. And hope makes not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us. आमचे भाशेन वाचता. हो बोरवासो आमकां फटयना. हो बोरवासो आमकां फटयना. कित्याक आमकां दिल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतयला. देवान पवित्र आत्म्या उदेशी आमचे भितर मोग ओतयला. तर तुजे भितर मोग ओतयला जाल्यार तुका पेकोणी फाव जावंक जायना. तुका जे त्रास ह्या वेळार जाता ते त्रास तुजे आसतले जेन्ना देव मोग ओतयता तो. हांव विचारता तुमकां जेन्ना देवान आमची सगळो पिडा रोग आपले कुडीन घेतला तेन्ना जेन्ना तो पवित्र आत्म्या उदेशी तुजे भितर आपलो मोग ओतयता तो मोग ओतयता तेन्ना तुज्या काजरी जिवितान सगळें बरें करता. तुजे कुडीन जे त्रास आसा ते पेकोणी दिता. तुज्या जिवितान सगळें बरेंपण भावता कित्याक देवाचो मोग जेन्ना आमचे भितर भावता सगळें देवाचें बरें भावता.
होय की ना म्हणून ज्या वेळार तूं देवाचो मोग आपणायताय दोळे बंद कर तुजे दोळे बंद कर आनी म्हण म्हजे बरोबर जेजू हांव तुजो मोग करता जेजू हांव तुजो मोग करता म्हणीत राव व्हडल्या ताळ्यान म्हणीत राव एक मिनीट बाय मातशे दोळे उगडे कर जेन्ना तूं तोंड उक्तें करता आनी म्हणटा जेजू हांव तुजो मोग करता कित्याक हांव मोग करता म्हणटाय कित्याक ताणें तुजो मोग पयलो केला आयक बरे भाशेन पवित्र आत्म्या उदेशीन देवान आपलो मोग तुजे भितर ओतयला की ना म्हणटच जेन्ना तुवें ताणें आपलो मोग ओतयला तेन्ना तूं कितें म्हणटाय जेजू त्या मोगा वरवीं हांव तुजोय मोग करता म्हणे मेवली तुका तूं तुज्यान जेजूचो मोग करूंक जायना जेन्ना तुवें मोग आपणाक नाय पूण तुवें आपणायलाय म्हणून पवित्र आत्म्या उदेशी आतां तुज्यान म्हणूंक जाता जेजू हांव तुजो मोग करता आनी जेन्ना तूं तोंड उक्तें करता आनी जेजूचो मोग वता ह्या वेळार तुज्या कुडीन पेकोणी तुका फावो जाता म्हूण दोळे बंद कर आनी म्हणीत राव सगळीं आमी ह्या वेळार कोणाक पेकोणी जाय सगल्यांक ह्या वेळार कोणाक पेकोणी जाय तुज्या कुडीन कसलो त्रास जाता कोणूय तुज्या जिवितान कोणूय आसत तुजी भुरगीं आसत तुज्या यू कॅन स्टँड इन द गॅप फॉर युअर चिल्ड्रन फॉर एनीबडी इन युअर लायफ क्लोज युअर आयज दोळे बंद दवरात आनी फकत कुडीन काड इंग्लिशीन म्हणूंक जाल्यार इंग्लिशीन म्हणात जीजस आय लव यू कित्याक हांव कित्याक म्हणटा जीजस आय लव यू कित्याक हांव म्हणटा आमचे भाशेन जेजू हांव तुजो मोग करता कित्याक हांवें ताजो मोग आपणायला आय हॅव रिसीव्ड हिज लव If I receive his love, only then I can open my mouth and say, Jesus, I love you. सगळीं आमी दोळे बंद दवरया आनी फकत इतलेंच म्हणुया जेजू हांव तुजो मोग करता Jesus, I love you. दोळे बंद दवरात फकत जेजूक पळयात खुर्सार तो खुर्सार उमकोता आनी ह्या वेळार जेन्ना तूं तोंड उक्तें करून म्हणटाय जेजू हांव तुजो मोग करता जीजस आय लव यू ताजी पेकोणी ताजें बरेंपण ह्या वेळार तुज्या जिवितांत व्हांवता तुझ्या जीवितान ह्या वेळार व्हांवता रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस द लव ऑफ गॉड इज बीइंग poured into your heart and yes you confess Jesus I love you his healing power is flowing into your body and setting you free in the name of Jesus receive right now 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 receive right now. Oh, Baba. Yavara Chennai Uji Point. Non paper Munda, Jesu of Zomokota. Tuzo Mog Yavara Jackie to round the light of Traverby, yes, Susmani will be. Yavara Tika Yavara Pigoni Pausata, JEZUCHER Lavan. Yavara Pigoni Pausata, JEZUCHER Lavan. Yavara Tika Pigoni Pausata, JEZUCHER Lavan. Yavara tika pekoni pawazata JEZUCHER naman. Yavara pekoni pawazata JEZUCHER naman. Very good, very good. Come on, do exercise, come on. Over Baba, JEZUCHER naman yavara. Same class of polleunche kuri nasa. Tika hata nasa. Kosmi yavara nasa. Kosmi yavara reaction of kuri kaya. JEZUCHER naman yavara yakti chokna आपको इस करता. शिराब डालना. याकडे आत्मा एवढा श्राप घालता याकडे आत्मा हुकूम घालता काय म्हणतात जेजूच्या नावाने या प्रार्थनांचे या तुझ्या बहिणीचे पुढे जाऊ जेजूच्या नावाने आर्गान जेजू निवासचा जेजू तुम्ही राहा आम्ही कोणतो होता हालेलुया हालेलुया मोरा बाबा या जेजूच्या नावाने या जेन्ना म्हजो हात होता तुमचो होता तुवें जो पण तुजे भावाक होता तुवें ताका पुरगी दिलाय तुजी आनी त्या भाशेन तुवें तुज्या उतरा वरवीं लोकांक तुवें ह्या संवसारांत पेटोवणी दिली ह्या वेळार जेजू तुज्या नांवान ह्या वेळार तुजे भयणीची कुडी ह्या वेळार जी दूख आसली I command right now all the bones in this body, especially in this right shoulder. I command all the bones to be aligned right now in the name of Jesus. Every bone be aligned right now. I command all the bones in the spine, in the shoulders, in the wrist, in the belly bone to be aligned right now. Go back to your rightful position in the name of Jesus.
By the power of the Holy Spirit, I claim your promise, Lord, in Psalm 22:14. All your bones are out of joint. So into Dimana Supreme Desire. Mara Jesu, Dimana Supreme Monday, Winnie Priara, Dimoni Baba, Priara. In one name I speak to all the bones, tendons, cartilages, muscles, ligaments, tissues, nerves. Be loose and relaxed and released by the power of the Holy Spirit. And all these things are happening right now by the power of the Holy Spirit. I command every part of this body to be lubricated in the blood of Jesus. Lubricated in the power of the Holy Spirit. And I command right now. I command right now. Thank you, Jesus. 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 Right now, according to Hebrews 1:14, I command a creative miracle. I command a creative miracle in this right hand, in this shoulder. Angels go now and recreate every part of this body. Every part of this body. In the name of Jesus. Command right now. Every part of the shoulder, every part of the neck muscles to be released and completely set. Even from Hebrews 1:14, आज छोड़े कौन सा धरना पसंद करता है आज छोड़े घटा ये कोई चीज नहीं है जीत देर process जीतू का सी ये वाला सब जीतू कोई सा है जलावन बालका बाहर नियम की वास्ता ये कोई पूर्ण पे कोई दिया नहीं बालका बाहर नियम की वास्ता बाबा जिसका नाम आमेन जिसको तराय तुझ्या दुखीच्या घेऊन नका come on keep walking आर्गान तुका जेजू दिनवास तुका जेजू in the name of Jesus I ask the Holy Spirit I command the spirit of infirmity the spirit of spondylosis to be completely healed I command right now all the bones to be aligned in the spine disc and belly bone Father, by the power of the Holy Spirit, I command this spirit of infirmity to be completely uprooted from the root. This spirit of spondylosis. I speak to all the bones in the spine, in the disc, in the belly bone. Be aligned now in the name of Jesus. Right now, every bone be aligned in the name of Jesus. Right now, by the power of the Holy Spirit, I command all the bones, tendons, cartilages, muscles, ligaments, and tissues to be loosed and relaxed and released by the power of the Holy Spirit. And I command the spirit of spondylosis to be uprooted from the root, destroyed. And I thank you, Holy Spirit, for operating my brother Leo. The moment he took out that collar, Lord, it was an act of faith. And you have already healed him and restored him. I thank you, Holy Spirit, for operating him. In Jesus' name, amen. Now, brother, I want you to get up. Come on, get up. And start exercising your muscles. Come on. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Lord. Come on, you start marching like a soldier. You want to do what you want to do. Come on. Start marching like a soldier. Thank you, Lord. तू बाबा आर्गान वाकरने दिना सीधे बोल चलो ना जितनी तुम दुख तुझी दुख पैदा Father right now by the power of the Holy Spirit
English you cut off. I don't know.